बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा, आयज परतून तुवें आमकां तुज्या सामकार हाडल्यांत, तुज्या हाजीरपणान आमकां उबी केल्यांत. देखून आमी तुका आर्गां दिता सोम्या, कित्याक तूं जाण आसा एक कोडोप आमच्या जिविताचें. तूं जाण आसाय आमचो एकलोच किल्लो. तूं आमकां राखताय, आमकां सांबाळटाय. सदांच तुज्या आसऱ्या खाल तूं आमकां ठेवताय. केन्नाच तूं आमचे सरशिलो पयस रावनाय सोम्या, पूण तूं आमकां तुज्या वेंगेंत घट धरून सोम्या आमचे जिवीत तुजे कुरपे देण्यांनी बरोवन हाडटाय. आनी त्या देखून ह्या वेळार सोम्या आमचे उपकारीपण आमी तुका उबारता. आयच्या दिसाच्या मिसांत आनी मागण्यांत आमी आमचे उपकारीपण उबारता. जॉन गास्परा पासत ताका आनी ताच्या फॅमिलीक बरी सावध भलायकी तुवें दिली. ताच्या चेड्याक अँटनीक तुवें बरी शिर्वीस फावो केली. नातालीन कार्डोजा पासत तिका फावो जाल्ल्या सर उपकारां खातीर. अँड्रू डिसोजा पासत तुवें ताका आनी ताच्या फॅमिलीक बरी सावध भलायकी दिली. पपेचोलेम फेर्नांडिसा पासत अँटनी आनी ट्रिजा लुइसा पासत पेरपेदीन आनी सायमन डिसोजा हांकां सोम्या पवित्र त्रित्वेच्या कुरपेन तुवें कोविड-19 ह्या पिडेंतली बरी केली. ॲलन आनी प्रमिला रेबेलो पासत तुवें तांकां फावो केल्ल्या सर्व कुरपे बेसांवां खातीर पवित्र त्रित्वे आनी मोरी मायेच्या सांजुजेच्या माना पासत आयच्या दिसाचे मीस आनी मागणे आमी भेटयता. नातालीन जॉन फेर्नांडिसा पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी आयच्या दिसाची मीस आनी मागणे भगवंत मायेच्या मानाक आमी उबारता. आनी शेकी आमी रोजी रॉड्रिक्सा पासत आर्गां दिता आनी आयच्या दिसाचे मागणे आनी मीस फातिमा सायबिनेच्या माना पासत आमी उबारता. रिबा डाराला महाराय शिकेदेरेला महाराय सिदिदारारारारा रिबा केरेला महाराय शिकेदेरेरा महाराय सिदिदेरारारारारा लाबा देरेरा महाराय शिकेदेरेरा महारारारारारारारारा राखेरेदा महाराय शिकेदा महारारारारारारा रेखेरेला महारा. आमी जण एकली आमकां देवान फावो केल्या उपकारा खातीर आमची आर्गां दिन वासनी आमी भेटोया, आमी उबारुया. रेहेरेरा महाराय शिकेदेरेरारा रेहारारारारा. देवान आमकां जण एकल्याक जायतेच बरेपण फावो केला. सर्व रितींनी देवान आमकां दान देण्यांनी नेटोयला. देखून आमी आर्गां दिवया. लिबाहारारा महाराय शिकेदेरेरा महारा रदिराला खेरेरा महाराय सिद्यादारारारारारारा रेखेदेरेरा महाराय शिकेदेरेरा महाराय सिद्यादारारारारारा रबा खेरेला महाराय सिद्यादारारारारारारारा रेदेरेरा महाराय सिद्यादारारारारारा रेवाहारारा महाराय सिद्यादारारारारा. धन्या जेजू, आमी तुका आनंदानी अर्गां दिता बापा. आयच्या ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुवें आमकां राखले आनी सांबाळले म्हणून आमी तुका अर्गां दिता बापा. सर वायटासून निवारून ही घडी पर्यंत तुवें आमकां राखले म्हणून आमी तुका अर्गां दिता बापा. सोम्या तुज्या हजीरपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. खरें सोम्या या आमच्या मागण्यांच्या जमत्या पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका मागण्याच्या सोम्या जमतीन जावच्या सर बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या खेरीत भाशेन आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या पेंताकोस्ताच्या परबेचे मागणे बऱ्या तरान सादर जाले आनी आमकां सर्वांक नाना तराच्या माध्यमाद्वारे हातूंत भाग घेवंक फावो जाले म्हणून आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या ह्या वेळार तुवें वतयल्ल्या निरंतरी कुरपे पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या ह्या मागण्या विधी मांडून हाडल्या आमच्या मागण्या जमतीच्या सर युवजांना पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या आमच्या भावा पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. महिमा तुका सोम्या मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमच्या पाद्री भावा पासत आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या हांगासर सहकार केल्ल्या हेर पाद्री भावा पासून आमी तुका अर्गां दिता बापा. आर्गां तुका सोम्या ह्या मागण्या विधी वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या
केल्ल्या आत्मीक बरेपणा पासत आनी पवित्र आत्म्याचो संतोष आमकां भोगूंक फावो केल्ल्या पासत आनी तुज्या दैवीन सक्तेन आमकां भरलेल्या पासत भावपणाचो एकतार वाडयल्ल्या पासत आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता अर्गां तुका बापा अर्गां तुका जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्यांक दुनिया जेजू आमी तुका आनंदाने अर्गां दिता आयच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत ह्या वेळार तुवें म्हाका हांगा उबो केल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दिता आमच्या सर्वांच्या बरे भलायके पासत आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या प्रत्येक तरण ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार जायते उणेपण आनी भिरांत आसलेले तरी तुवें जायत्या जाणांक बरें केलय आनी तांकां ह्या पिडेंतले राखले म्हणून आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या आमकां आत्मीक बरोयकेन आनी बरी भलायकी दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार फावो केल्ल्याक आनी आमकां सर्वांच्या घरान बरी शांती समाधान आनी सवस्काय दिल्ल्या पासत आमी तुका काळजान तावन अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्या 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 रि बहारा ला केरीला महारा इशके दे ला 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 राबादी केरीला महारा इशके बहाला ला 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 राबहारा ला महारा इशके दे रे रा महारा रा रा रे महारा ला केरीला महारा इशके दे रे रा महारा इसी दे 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 रे रा 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 रे खेरे रा महारा इशके दे रा रा महारा रा रा रे हे रे रा महारा रा रा आमी सर्व खुशालकायेन आनी दादोसपणान आमची काळजां उबारून आमचे सर्वेस्परा देवा सवे आमी उल्हासूया गीत गायता आसतना खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोका जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत कोरे आमची काळजां खुशेन नादार नितळ लावणे बरे उदकार आमचो बापोय आसा स्वर्गार आमचे तो सुख आमचे भांडार आमची काळजां खुशेन नादार नितळ लावणे बरे उदकार आमचो बापोय आसा स्वर्गार आमचे तो सुख आमचे भांडार देखून सांगाता खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत कोरे खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस ताळयो पेटोवन मोगा जिवीत एकूच बरें बावयणा जिवीत कोरे खुशाल सदांच आमी भोंवचे आस्त्या तोंडान एकामेकाक सांगुया आमी रावचे मोगा जिवीत एकूच कोरे बावयणा जिवीत कोरे अर्गां तुका सोम्या हे जिवीत तुवें आमकां फावो केला देखून आनी ह्या जिवितान आमी वाडोवन वेच्याक तुज्या सताची वळख आयच्या दिसा तूं आमकां दी सोम्या तुज्या उतरा वरवीं आमचे लागीं तूं उलय आमच्या गिरायनाक तूं उजवाड दी सोम्या आमची काळजां आमची मोद उक्ती कर आनी तुज्या उतरा वरवीं आमकां वाट दाखय सदांच सोम्या तुजे कुशे प्रकार आमी जियोंक आनी चलोंक तुका मानता तें जिवीत सोम्या आमी तुका भेटोवन दिवंक तूं आमकां ह्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण आमी परतून मागता सोम्या शिकय जेजू शिकय तुजें सत आमकां नेणाऱ्यांक घडयेक आमकां संवसारी सगळी जाणवाय आसा पूण आत्मीक रितीन आमी सर्व नेणारी जावन आसा दी सोम्या तुजी जाणवाय तूं उलय आमचे लागीं
शिकय जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. सगळो दीस सगळी रात दितो म्हाका तुजो हात, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. ओतून आमी आदार मागया. शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. सगळो दीस सगळी रात दितो म्हाका तुजो हात, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. शिकय म्हाका, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. सगळो दीस सगळी रात दितो म्हाका तुजो हात, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ, शिकय म्हाका जेजू तुझे साथ. आता आम्ही देवाचे उतर चिंत दिवन आम्ही आयकोया. भाग्यवन मार्कान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. अवेस्वर 12 वोळी 28 ते 30 आनी 4 पर्यंत. आनी धर्मशास्त्रांतलो एकलो ते विवाद करतात ते आयकोन आनी ताणें तांकां सारकोच जबाब दिलो तें पळोवन लागीं सरलो आनी सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारले. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकूच धनी आनी तुज्या धन्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनांत आनी सगळ्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. आनी दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वोन व्हडली आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बोळान ताचो मोग करचो. आपलो करता तसो पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. ताणें शाणो कसो प्रतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हळें, तूं देवाच्या राज्याक पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक काळीज जायनासलें. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. बसात. म्हाका बाबडनो जायत्या वर्सां फाटीं हांव एका उर्बेवंत भावाक वळखतालो. तो आमच्या ह्या धर्म प्रांतांतलो न्हय तरी आसतना म्हज्या वळखीचो आनी एके भाशेन लागशिलो. चड उर्बेवंत. मागण्याच्या जमोतेन तो आनी ताची बायल वावरतालीं आनी ताचीं भुरगीं जीं इस्कॉलाक आसलेलीं तीं येतालीं. पूण थोड्याच दिसांनी देरेफेन हो भाव आपणाची सर्वीस सोडटा आनी सगळो वेळ आपूण जेजूक दिता म्हणटा. दीस आनी रात तो आपणाचो वेळ जेजूक दिता.
आनी ताची बायल आपणाक वेळ मेळटा त्या प्रमाणे ती येवन जमोतींत वावुरता. पूण मगाळ बामणानो हांवें पळयलें ताचीं भुरगीं खुशाल ना जालीं. ताचीं भुरगीं एके भाशेन नाराज खंय. म्हाका पळोवनय ती तोंड काळें करतालीं. आनी हांव चिंतूंक पडलो मगाळ बाबणानो, ह्या भुरग्यांच्या जिवितान जी खुशाल आसलेली मागण्याच्या जमोतेक सदांच येतालीं ती आतां ती बंद जाल्यांत. हें कितें घडलां म्हूण. तेन्ना मगाळ बाबणानो म्हाका घुमोवन आयलें की आतां हो आमचो उर्बेवंत भाव आपणाची सर्वीस सोडून सगळो वेळ जेजूक दिता म्हणटकच एके भाशेची दुडवांची अडचण ताच्या घराब्यान आनी भुरग्यांक दिवंक जाय आसलेलें तें तांचे वरवीं घडना जालें. आनी ह्या वरवीं मगाळ बाबणान ताची भुरगीं एके भाशेन निराशी. आनी त्या भुरग्यांचें मन मोडलें. ती मागण्याच्या जमोतेक येवची बंद जाली मगाळ बाबडानो. आनी हांव चड दुखोलो जेन्ना हांवें पळयलें ही भुरगीं जेजूस आशिल्लीं पयस जालीं. तो उर्बेवंत भाव वावर करीत रावलो आनी थोड्या वर्सांनी तो संपलो तरणाटे प्रायेर. ही भुरगीं मगाळ बाबनो जेन्ना ताणीं सर्वीस सोडली इस्कॉलांत आयल्या म्हूण आमी सजमोंक जाय. जेन्ना तो भायर पडलो ती कॉलेजींत आयली. आनी तेन्ना मगाळ बाबनो ह्या भुरग्याचें जिवीत सगळें संवसारी वाटेन गेलें. ही भुरगीं ताची मागण्याच्या जिविताक सारकींच कांठाळ्ळीं. आनी आज हांव हें कित्याक सांगता मगाळ बाबणानो, खेरीतपणी आमच्या उर्बेवंत भाव भयणांक हांव सांगता. खेरीतपणी आमच्या दादर साल्वसांव सायबिणीचे फिरगजेन आसलेल्या आमच्या जमतीच्या मेंबरांक आनी तशेंच आमच्या ह्या फिरगेची भोंवतणी आसलेल्या मागण्याच्यो जमोती, आमच्या धर्म प्रांतान आसलेल्या मागण्याच्यो जमोती हांकां हांव सांगता, उर्बेवंत भाव भयणांक. कित्याक ह्या दिसांनी जायतीं तरणाटीं म्हाका म्हणजे मॅसेजी सोडटात, फोन करतात आनी म्हणटात, ब्रदर हें कितें चल्लां, आमच्या घरान दीस आनी रात रिट्रीट चालू आसा. सकाळीं मागणें, दनपारां मागणें, सांजेर मागणें, रातीक 1:30 वरां पर्यंत मागणें. हें कितें चल्लां ब्रदर म्हूण म्हाका ती विचारतात. आनी हांव फकाणां करिना मगाळ बाबडो, हांव म्हजे सोंस्तंगी उलयना. ह्या बाबडांनी, ह्या तरणाट्यांनी आनी हांची म्हाका चड धास्ती. आमचें जिवीत मगाळ बाबडो चडशें तें जालां, पूण आतां आमकां धास्ती आसा ह्या तरणाट्यांची. ह्या तरणाट्यांच्या जिवितान मगाळ बाबडो हें जावंक फावना की ती हें मागणें दीस आनी रात आमच्या घराब्यांनी पळोवन ती बेजार जावंक. कित्याक आयज आमी पळयता ह्या पिडेच्या वेळार ही रिट्रीट जी हांगासर जाताली ती आमच्या घराब्यांत जाता. दीस आनी रात रिट्रीट. एक रिट्रीट काबार जाली दुसरी रिट्रीट चालू. गोंयांत मीस येता सकाळीं फुडें, मागीर दनपारां मँगलोरचे मीस, सांजेर कारवारचे मीस, आनी दनपारां रातीक तुमी जाणात तें तुमी खंयचे मीस आयकतात. आनी भुरगीं हांव तुमकां सांगता मगाळ बाबडो, ती बेजार जाल्यान तुमकां कडेन सांगना ती, पूण म्हाका येवन सांगतात ती बेजार जाल्यान आनी पिकार जाल्यांत. आमकां नाका मगाळ बाबडो ही भुरगीं सारकीं मागण्याक खांटाळ्ळीं आनी जेजूस आशिल्लीं ती पयस जाल्लीं. ही आमची तरणाटीं, तुमची भुरगीं, हांवें ना की ती मागणें करिनात, पूण तांचो बेस वेगळो मगाळ बाबडानो. तुमी म्हाका सांगात तेंचे प्रायर तुमी मागण्या केल्ल्यात? ते शेतान लोतले आतां की ना कोयती घेवन, तांचे प्रायर तुमी कितें करतल्यात? मजा केली बरी. आतां तांकां कित्याक करूंक दिनात? मागण्याक बसयतात? हे कित्याक आमकां सजमना मगाळ बाबडो? ते काजार जावन सून आतां घरांत येयला आनी ते कितें पळयता? स्मार्ट टिवीचेर सकाळीं रिट्रीट, दनपारां रिट्रीट, रातीक रिट्रीट. हे सासू माय कित्याक सजमना? हे घर हो देव मंदीर, हो रिट्रीट सेंटर. देखून इंग्लिशान म्हणटात आनी तरणाट्यांक, आनी जी तरणाटी नवी काजारी आसात आनी काजाराची तयारी करतात तेन्ना तांकां शिकोवण दिता आसतना आमी आदी फुडें म्हणटा आनी तांकां शिकयता की डोंट मेक युअर होम इनटू अ चॅपल. तुमचें घर आनी घराबो एक कॉपेल करिनाकात तुमी. आनी हांव फुडें सांगता, डोंट मेक युअर मॅरेज इनटू अ लिटर्जिकल सर्वीस.
हां, तुमचे काजारी जिवीत एक सेवा धर्म करिनाकात. आजकाल घडटा तें सकाळी उठतकच प्रवेश गीत हां आसतात तुमी. मागीर कितें नाश्तो जाल्या उपरांत प्राचिताची रीत, दनपारां बेठवणी. हें खरें मगळपण आजकाल चल्लां. सांजेर दिनवासनी वाकाणी पवित्र पवित्र. मागीर कितें क्रिस्त प्रसादाची रीत जाली रातीक जेवण जातकच न्हिदतना संपादनी. ही भुरगीं मगाळ बाबडनो आनी हे स्मार्ट टीव्हीचेर सगळे दीस आनी रात आयकतात ती भुरगीं. तांकां ती घरांत काम करतात ह्या दिसांनी उपकार मागता तांकां बेजार करिनाकात. नाजाल्यार आतां हे कोविडाच्या टायमाचेर जायतीं वॉर्डां उगडल्यान दुसरीं वॉर्डां उक्ती करची पडटलीं. कल वॉर्डां तुमी सजमतात हांगा मातशें लूज जाल्ल्यांक वॉर्डां हां देखून इंग्लिशीन म्हणटात कॅरिझमॅटिक्साक क्रॅकमॅटिक्स म्हूण. हें आमकां पत्तून आयकोंक नाका आनी ते बी आमच्या भुरग्यांक धांवन आमकां आयकोंक नाका, आमच्या तरणाट्यांत आमकां आयकोंक नाका मगाळ बाबडनो. वेगळो बेस मगाळ बाबडनो. ही तरणाटी मगाळ बाबडो ज्या बेसाचेर आसात थोडीं शिकतात, आजुनी कॉलेजीन आसात आनी फुडें शिकतात. थोडीं म्हणजे कामाक वेतात, सर्वीस करतात आनी आतां तीं घरा कडसून काम करतात सकाळीं ते सांज पर्यंत. आनी तूं कितें स्मार्ट टीव्हीचेर रिट्रीट हें सांगल्या उपरांत थोड्या भाव भयणांक सजमलां आनी आतां ती स्मार्ट फोनाचेर टीव्हीन हातून भाग घेतात. कितलीं स्मार्ट जाल्यात सगळीं आतां. हां आनी हांव चिंता तुमी सगळीं स्मार्ट आसात देखून, शाणीं आसात देखून हांव सांगता युट्यूबाचेर आयज. आनी सतराय मगाळ बाबडनो आतां आमी कोंकणी लोकांक सांगता. आदीं आमी हे पिडा येवच्या आदीं तरणाट्यांक सांगताले हांव, कित्याक न्हू आदीं पासून इंटरनेट एडिक्शन म्हूण आसा. जशें सोऱ्याची संवय जाता थोड्या मनशांक थंयच मगाळ बाबडनो आदीं पासून आमी पळयलां की थोड्या तरणाट्यांक आनी ल्हान ल्हान इस्कॉलाक वेतल्या भुरग्यांक इंटरनेटाची संवय इतकी संवय की तांकां ती संवय मोडोंक जायना. हें जावचें न्हू मगाळ बाबडनो. हांव म्हणना मगाळ बाबडो जे पाद्री भाव आमचे मँगलोर तावन आनी गोंयांत तावन आनी केरला तावन आनी बँगलोर तावन आनी UK तावन हे मागणें चलयतात ते कितें वायट करतात ना ना, हें तांचें आपोणें. पूण आमी सजमोंक जाय की आमचें आपोणें कुशीन हां एकलें चेडूं सैरीक आयल्या म्हूण चेड्याक मेळोंक गेलें आनी चेड्याक हॉटेलान म्हणजे रेस्टॉरंटान मेळोंक गेलें तेन्ना चेडूं पळयता हो सारकोच पाद्री म्हणटा आपूण मागणें करता आनी सारको एकदम सोलम म्हणटात इंग्लिशान ते. हां हे चेडवाक ताणें बेसांव दिवचें रावलें, बाकी सगळें दिलें ताणें. आनी हे चेडूं हे मिटींग त्या चेड्याक मेवतकच पवलें जीव सांडून म्हटलें हय पाद्रीशी म्हाका काजार जावंक नाका. देखून आदीं फुडें त्या चेडवांनी चिंतून पयलें तें बरें जालें. आतां कित्याक काजार जाल्या उपरांत तुमी पाद्री माद्री आनी थोडे पापसाहेब आनी बिसाहेब जाल्यात. हें मगाळ बाबडो की खंयचीय वस्त जी आमी गरजे भायर आनी हिसपा भायर वापरतात तेन्ना ती बऱ्याक पडना पूण ती वायटाक पडटा. आनी हें हांवें त्या उर्बेवन भावाच्या जिवितान पळयलें मगाळ पण हांव लिसांव शिकलो. शिकलो आनी आतां कितें लिसांव शिकल्या उपरांत हांव भुरग्यांक पिकनिकाक व्हरतां, तरणाट्यांक पिकनिकाक व्हरतां. तांकां म्हणटा तुमी पिक्चर पळोवंक वचात. सगळो वेळ मागणें न्हू, आमी संवसार ह्या तरणाट्यांनी संवसारी जिविती पळोवंक जाय. वेगळो बेस तांचो. आनी देखून मगाळ बाबडो हें सकाळीं दोन सांज मोद्यानेर पर्यंत मागणें हें कांय वायट न्हू, हें बरें. जांचें सगळें जालां आतां वेळ पावला. म्हातारी म्हणचो ना हांव, म्हातारी म्हणचें ना, हें बरें न्हू उतर. जी म्हणजे
उतर प्रायेचेर पावल्यांत आनी रात आनी दीस म्हणटात संता मोरये देवाचे माये आम पाप्यांक बसत माग आतां आनी मरणाच्या वेळार ही पोरणी तरणाटी कितें म्हणटा म्हजो वेळ पावोंक ना आजुनी तूं म्हण सकाळींतल्यान सांज पर्यंत म्हूण संता मोरये व्हडली माय ओके ठीक आहा व्हडली मायक तें टी व्ही पळयता जाल्यार सकाळीं तिका स्मार्टफोन दियात पूण आयज हांव सांगोंक सोदतां मगाळ बाबणो आमचे लागीं इतलो वेळ आसा जाल्यार मागणें केल्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय आनी तें आमच्या फायद्याक पडटलें तातूंत आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक देवाचें बेसांव आनी आशिर्वाद मेवतलो आनी हें आयच्या ह्या वाचपांत आमकां मेवता इतलें मागणें केल्या उपरांत मगाळ बाबणानो सकाळीं जावन सांज पर्यंत कितें मेवता देवाचो आशिर्वाद मेवता आमचें मागणें सबसुबें जायना देव उद्दार काळजा मनाचो तो आमकां देणी दिता आमकां कृपा दिता आमकां मजत फावो करता आमचें जिवीत भरता पूण आमचें जिवीत भरल्या उपरांत मगाळ बाबणो आमी कितें करूंक जाय आनी आमी करता हांव आनी म्हजीं भुरगीं आनी म्हजो घराबो ना मगाळ बाबणो जेन्ना जितकें आमकां देव दिता बेसांव आशिर्वाद कृपा आनी ताची मजत तितली आमी ती आमच्या गरजेवंत भाव भयणांक आमी ती वांटोवंक जाय हो जावन असो खरो देवाचो मोग सांजवांव म्हणटा ताच्या पयल्या चिटयेन 4थ्या आवेस्वरान बोड 20 हांगासर आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो मोग करिना त्या मनशान परी दिश्टी पडना त्या देवाचो मोग करूंक जाता आनी देखून देवाचो मोग म्हळ्यार पेलाचो मोग आनी त्या भायर मगाळ बाबणो परतून सांज आपणाच्या पयल्या चिटयेन 3ऱ्या आवेस्वरान 17व्या आनी 18व्या वळीन म्हणटा तें आमी चिंत दिवन आयकोंक जाय तो म्हणटा सजमोया एका मनशा लागीं सगळी संवसारी ग्रेसकाय आसा आनी तो पळयता एक गरजेवंत आनी ताका पळोवन त्या मनशाची ताका दया दिसना जाल्यार कळे भशेन आमच्यान म्हणूं येता की ह्या ग्रेस्त मनशा भितर पेल्याचो मोग आहा म्हणून आनी शेकी सांजवां म्हणटा खरो मोग म्हळ्यार न्हयच उतरांनी वो जिबेनूच न्हयच उतरांनी वो जिबेनूच हें इंटरनेटाचेर ऑनलायन वर्च्युअल म्हणटा आमी वर्च्युअल इंटरनेटाचेर कितें इंग्लिशान तरणाटी जाणात वर्च्युअल म्हळ्यार कितें वर्च्युअल म्हळ्यार बेश्टी उतरां पूण सांजवां म्हणटा खरो मोग म्हळ्यार बेश्टी उतरां न्हू वो जिबेनूच करूं पसो न्हू जशें आजकाल म्हणटात स्टे होम एंड स्टे सेफ इतलेंच तुज्या घरा भितर राव आनी तुजो जीव सांबाळ स्टे होम स्टे सेफ आनी भितर रावल्या उपरांत तो जगता वो मेला म्हूण शेजाऱ्यांक खबर ना स्टे होम एंड स्टे सेफ कितलेशीं आमची जाणटी भाव भयणां एकसुरी जी येता न्ही ती स्टे होम स्टे सेफ म्हणून मेल्यात भितर उपरांत शेजाऱ्यांक वास येता एका मोग म्हणनात मगाळ बाबडनो सांजवां म्हणटा खरो मोग म्हळ्यार न्हयच उतरांनी वो जिबेचो पूण तो आमी करण्यांनी दाखोवंक जाय देखून मगाळ बाबडनो आमकां हो इंटरनेट आनी युट्यूबाचो मोग पावना आनी अंदू आमी दादोशी जावचें ना जायते फावटी जेन्ना ही चेडे चेडवां इंटरनेटाचेर म्हणजे एकामेकाक पसंत करतात तेन्ना आमी तांकां म्हणटा हें पुरो न्हय तुवें वचून एकामेकाक मेळोंक जाय सारकें रूप पळोवंक जाय तो काळो आसा वो धवो आसा वो हिरवो आसा ताचो रंग ताचें रूप ताचो स्वभाव देखून ते इंटरनेटाचेर न्हू आमकां पावना बेश्टी उतरां आनी जिबेचें करण्यांनी दाखोवंक जाय देखून पत्तून सांत जाकोब ताच्या 2ऱ्या आवेस्वरान आपणाच्या चिटेन 16व्या वळीन म्हणटा सजमया तुमचे मदलो कोण एकलो म्हणटा आनी एकल्याक सवस्कायेन रावा गरमेक आनी इवाक तुज्या आंगाक कितें तरी घाल आनी पोटभर जेव इतलें सांगल्या उपरांत ताच्या कुडीच्या गरजांक जरी तर हो मनीस पावना जाल्यार हे कित्याक उपकारता म्हणटा ही बेश्टीच उतरां जशें आजकाल म्हणटात
सान जाकोब म्हणटा सवस्कायन राव हां, तुज्या आंगा कितें तरी घाल हां आनी कितें पोटभर जेव हां. हें सांगल्या उपरांत ताका कांय ना दिना. हय आजकाल म्हणटात स्टे होम हां, स्टे सेफ हां आनी थंय मर तूं. हें सत मगाळ बामणान देखून ह्या दिसांनी ह्या फुडल्या सुमारान जशें जशें आमच्या मुंबयच्या शारांत मातशें सरकार म्हणजे आमकां भायर सरोंक दिता तेन्ना खबर घेयात आमच्या वाड्यान कोण आसात तांची जायत्यांची म्हणजे कामां गेल्यात सर्वीस गेल्यात. जायतीं भुरगीं आसात तांची पांयमाय ना जाल्यात, अनाथ जाल्यात भुरगीं. थोड्यांचो पांय ना मेला, थोड्याची माय समल्या. आनी देखून आमचे लागीं इतलो वेळ आसा त्या इंटरनेट आनी युट्यूबाचेर आमकां दिसता तें पळोवंक आनी आयकोंक जाल्यार तातूंत तो इल्लो वेळ काडून मागाळ म्हणून हो फोडादीक मोग आमी करण्यांनी दाखोवया, करण्यांनी दाखोवया. आनी देखून सांत पावलो म्हणटा रोमकारांक बरयल्ल्या चिटेन 13व्या आविस्वरान वोड 8 तो म्हणटा पेल्याचो मोग करता तो सगळी समोर्थ पाळटा. पूण हो पेल्याचो मोग म्हटल्यार पेल्याची साखरी आं, बेश्टें उतरांनी हो जिबेन न्हू. पेल्याचो मोग करतात तो समोर्थ पाळटा. आनी पोत्तून 10व्या वळीन म्हणटा 13वो आविस्वर 10व्या वळीन म्हणटा समोर्थ सगळी मेळोन म्हणटा जावन आसा पेल्याचो मोग. समोर्थीचो आटाप हो समोर्थचो सार म्हणूं येता आमच्यान जावन आसा मोग. हें सांत पावलो म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्ल्या चिटेन 13व्या आविस्वरान वोड 8 आनी 10. आनी देखूनच जेजून आयच्या ह्या वाचपान कितें म्हटलें, हाचे वोन आनीक दुसरी व्हडली आज्ञा ना. व्हडांतली व्हड आज्ञा जावन आसा मोगाची आज्ञा. आनी ते बी तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. आमी जायते मागणें करता मोगाळ बाबनानो, जायते मागणें करता. पूण तो शास्त्री शेकी कितें म्हणटा जेजूक सारकेंच तुवें सांगलें सायबा. आनी उपरांत म्हणटा हो मोग आनी मोगाची आज्ञा सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस व्हडतो जावन आसा, व्हड जावन आसा. हे तुका आनी म्हाका हें समर्पणा आनी बलिदानां कितें जावन आसात आनी मोग म्हणटा हाचे वोन व्हड जावन आसा. तुका आनी म्हाका आमकां कॅथलिकांक क्रिस्तांवांक हें समर्पण आनी बलिदानां जावन आसा एक मागणें, नोवेना, सायबिणीचो तेस, काकोतीचो तेस आनी मिसाची भेट. हाचे वोन व्हड जावन आसा मोग म्हणटा तो शास्त्री. आनी जेजू म्हणटा वय तुवें सारकें सांगलें. तुमी म्हणटात हें खंय जावं येता. आजकाल भाव भयणी म्हणटात आमी मागता, आमी मागणें करता. आनी आमचे पाद्री भाव म्हणटात आमकां पॅरिशांनी यू पीपल आर ओन्ली प्रेइंग, यू आर नॉट डुईंग एनीथींग. तुमी फकत मागतात, आमची कोड काडटात. केन्ना केन्ना हें सारकें म्हणजे खरें न्हू, पण केन्ना हें खरें जावन आसा. पाद्री भाव कितें म्हणटात आमकां मागणें करतात, तुमी फकत मागणें करतात. काल पोर हांव एका भयणीक मेवलो, ती म्हणटा ब्रदर ह्या दिसांनी आमी संवसारा बसत मागता. फादर एलॉयशियस डिसोजा SPD फादर जायत्या वर्सां फाटीं आमकां ग्रूप मेंबरां, आमी ग्रूप मेंबरां म्हणटात, सांगतात. आनी हांव फुडारी आनी आमी वावराडी म्हूण सांगतात. कितलो अभिमान आमकां. तर फादर एलॉयशियसान आमकां एकाच उतरान चूप केली सगळ्यांक. आमकां तो शिकोवन दिवंक आयलो. सुमार 200 वयर आमी आसलेलीं, ग्रूप मेंबरां, वावराडी, फुडारी, सगळीं जून जालेलीं, पिकलेलीं क्रिस्तांव. ताणें एकाच उतरान आमकां विचारलें अच्छा तुमी फुडारी ह्या मुंबयच्या शारान. आनी रिट्रीट जालेली वेनालय अंधेरी. ताणें आमकां विचारलें बरें तर तुमी सांगात म्हाका, तुमी हांगासर बसल्यांत, उत्तर खंय आसा, दक्षिण खंय आसा, अस्तंत आनी उदेंती खंय आसा तें म्हाका सांगात. यू आर सिटींग इन दीस प्लेस, टेल मी वेर इज द नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट एंड वेस्ट. आतां तुमी बसल्यान तुमच्या घरांत फुडारी आसात, आयकतात म्हाका, वावराडी आयकतात.
हां आनी हांव हांगा उबो आसा. सांगात तुमी हां तुमी बसलेल्या कडेन हां उत्तरी काय उत्तर काय आसा, दक्षिण काय आसा, उदेंती काय आसता, अस्तंत काय आसा. मायगड्याक चेड्याक म्हणटले बाबा तो कंपास हाड, कंपास हाडात दाखयता. तूं म्हणना की म्हणजे फुडें आसा ते उत्तर आनी फाटल्यान दक्षिण आनी हांगा उदेंती ना थंय नात. आनी तो फादरीन शेकी आमकां म्हटलें सगळ्या फुडाऱ्यांक वावराड्यांक आनी को ग्रूप मेंबराक तुमी नको उदेंती खंय आसा, अस्तंत खंय आसा आनी उत्तर आनी दक्षिण खंय आसा म्हूण संवसारा पासत कितें तुमी मागतात. आमचो फादर एलायस परेरा जेजुबीट जाणें आमच्या कोंकणी वर्गनवंत जोम्यांनी हे 5 म्हणजे खांबे बांदून हाडले, जमती बांदून हाडले. मजगांव, दादर, चकाला, वखोला आनी ऑर्लेम. ताणें कितें म्हटलेलें तें म्हाका उडासाक आसा. तो ताणें म्हटलेलें जेन्ना तुमी मागणें करतात तेन्ना तुमच्या एका हातीन न्यूजपेपर आसूंक जाय आनी दुसऱ्या हातीन बायबल. आमच्या हातीन न्यूजपेपर, एका हातीन न्यूजपेपर आनी दुसऱ्या हातीन कितें बायबल आसूंक जावं म्हणटा. आनी आमी म्हणटा संवसारा पासत आमी मागता. संवसारान कितें घडटा तें पयलें आमकां मातशी म्हायती आसूंक जाय, तेन्ना आमच्यान संवसारा पासत मागोंक जाता आनी आमकां एक हुस्को जाता. पूण पयलें मोगाळ बाबणां आमी मागोंक जाय आमच्या वाड्या पासत, आमची ज्या समुदायान आमी रावता, ज्या समाजान आमच्या दादरच्या गांवांत वा हेर गांवांत आमी जियेता थंय कितें घडटा, लोकांक कितें म्हणजे आजकाल म्हणजे सोंग मेवता, तेन्ना आमचें काळजां कितें उमाळोन येतली. आस्कार सुस्कार सोडून आमी मागणें करतले. पेल्याचो हुस्को आमच्या काळजान आसता तेन्ना तें मागणें फळादीक जाता. नाजाल्यार त्या मागण्याक अर्थ ना मोगाळ बाबणानो. आनी देखून जेन्ना आमी मागणें करता, नोवेन करता, सायबिणीक थेस भेटयता तेन्ना ती आमकां कृपा दिता, बरेंपण दितात. तें आमी जरी तरी आमच्या पेल्याक आमी वांटोवन दिना जाल्यार ह्या मागण्याक अर्थ ना. तेंच मोगाळ बाबणो काकुतीचो तेर्स तातूंत आमी मागता देवा आमची सुटसुरे कर, आमची सुटसुरे कर. इतले मागणें केल्या उपरांत आमकां पेल्याचें सुटसुरें ना जाल्यार ह्या काकुतीचो तेर्साचो अर्थ कितें तो म्हाका सांगात. सगळें मीस जाल्या उपरांत जेन्ना यादनीक आमकां निमाणें बेसांव दिता तेन्ना म्हणटा वसात क्रिस्ता सोवें पेल्याचो मोग आनी सेवा करूंक. येदें व्हडलें बेसांव दिल्या उपरांत आनी त्या मिसाचे भेटेन कुरपेन भरल्या उपरांत जरी तर आमी वचोन पेल्याचो मोग आनी सेवा करिना जाल्यार त्या मिसाक अर्थ ना मोगाळ बाबणानो. आनी देखूनच जेजून म्हटलां आनी तो शास्त्री म्हणटा सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस व्हड जावन आसा मोग पेल्याचो, ताची साकरी. नाजाल्यार हेका अर्थ ना. सांत पावलो म्हणटा ताच्या पयल्या चिटेन 13व्या आवेस्वरान आनी पयले वळीन म्हणटा प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव म्हणटा एका वांचते घांटी सारको म्हणटा आनी किणकिण्या खांसाळ्या सारको. हे वांचते घांटी आनी किणकिणटात त्यो खांसाळे आमकां आयकोंक येता हय की ना. रस्त्याचेर आमी रावल्यार मंदिरा भायर इगर्जे भायर आमकां आयकोंक येतात. तुमी पळयात थंय वचून रावात. अर्द्या मीस जाल्या उपरांत इगर्जे भायर रावन 1 वर लोकांच्यो गबरो करतात, गजाली करतात, किणकिण आनी वांचते घांटी. हे भाशेन म्हणटा जरी तर आमच्या काळजान मोग ना जाल्यार बेश्टेच उतरां. आनी देखून मोगाळ बाबनो ह्या दिसांनी आमची जनेलां मातशी उक्ती करा. कोवीड येवचें ना भितर. आमकां तें व्हायट फंगस, ब्लॅक फंगस, येल्लो फंगस तें लागचें ना. आमकां जेजूचो मोग लागला. पूण आमी जागृताय करूंक जाय. गरज आहा जाल्यार वॅक्सीन घेयात. जबाबदारी जण एकल्याची. मातशें जनेल उक्तें करात, दार उक्तें करून पळयात.
हां, कोण जगता, कोण मरता, कोण कस्तवता खबर काडात. बेश्टे स्मार्टफोन आनी स्मार्ट टी व्ही येवन बसनाका, थोडो वेळ काडून ती माळ्यार दवरात. देवाक हरगां. आनी उपरांत जेजू शेकी त्या धर्मशास्त्राक म्हणटा, हे सगळें आयकोन, ताचो सारको जबाब आयकोन, सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस व्हड जावन आसा मोग, पेल्याचो मोग, पेल्याची साखरी म्हण हो ताचो जबाब आयकोन जेजू त्या धर्मशास्त्राक कितें म्हणटा, तूं देवाच्या राज्याक पयस न्हय. तूं म्हटल्यार तूं देवाच्या सुखाक पयस न्हय. वय मगल बाबडो, आमकां सूख मेळटलें जेन्ना आमी आमच्या पेल्याची साखरी करता तेन्ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. वय मगाळ बाबडो, आमकां सूख मेळटा. आनी देखूनच जेन्ना जेजून भाग्या शिकयली माथेवाच्या 5व्या स्वरान 7 वळीन म्हणटा कितें, दयाळ ती सुभागी, जी कोण पेल्याची दया करता ती सुभागी. तसो हुस्को, तांचो हुस्को आपणाच्या काळजान घेवन तांकां पावता ती सुभागी. कित्याक तांकां कितें मेवतलें? तांकां दया मेळटली देवाची. दयाळ करण्यो माथेवाच्या 25व्या स्वरान आमी वाचता, वळ 30 आनी 4 फुडें. हांव भुकेल्लो, तुमी म्हाका जेवंक दिलें, तानेल्लो पियोंक दिलें, विंगडो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसोण दिली, परदेसान हांव आसलो तेन्ना तुमी म्हाका बिराड दिलें, आसरो दिलो. आनी शेकी तो पातशाय कितें म्हणटा, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान, ह्या संवसारान आसतना आमी आशिर्वादांनी भरतल्या, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यान येयात. संवसार रचला ते मेरेन म्हज्या बापान तयार करून दवरलेलें सूख भोगोंक येयात म्हणटलो. थंयसर राज बरयलां, पूण हांव थंय उतर सूख घालतां, सूख भोगोंक येयात. पेल्याची आमी जेन्ना दया करता, भुकेल्यांक जेवण दिता, थानेल्यांक, आनी ह्या दिसांनी खूपात मगळ बाबडो, दुडवांची अडचण आसा तांकां, आमकां सूख मेळटलें. आनी बारीकसाणेन हें सूख कितें जावन आसा आमी जाणा जावंक सोदता जाल्यार आयजाया प्रवादीचें पुस्तक 50 आनी 8 आमी वाचूंक जाय, वळ 6 ते 9. पेल्याची दया करप म्हटल्यार कितें तें आमकां आयजाया प्रवादी फोडोन सांगता. 50 आनी 8 वळी 6 ते 9 म्हणटा, अनितीची सांखळी आसा त्यो मोडात. पयले सुवातेर अनीत पयस करात. तुमच्या घरांत, तुमच्या शेजाऱ्याक, तुमच्या वाड्यान अनीत आसा ती पयस करात. आनी उपरांत म्हणटा, सगळ्या जिन्सांचे झू मोडोन उडयात. तुमी म्हणटलें झू कितें? जशें एका बैलाचेर, हे पाड्यांचेर, रेड्यांचेर ते झू दवरतात, आनी झू दवरल्या उपरांत फाटल्यान बसून ताका चाबुकान रोथ घेवन ताका मारता, नाल्यार फाटल्यान ताका तोपोवंक हे आसता, एक गोड म्हणटात इंग्लिशान. तें मोगाळ म्हणून जायते पटी आमी हेरांक करता. आमच्याच घरांत, आमच्या सैऱ्या देऱ्या मदेकात आमी रावता त्या वाड्यान, तांचेर आमी झू दवरलां त्या बैला भाशेन, आनी तांकां रोथान घेवन तांकां बरें हे म्हणटा, सगळ्या जिन्सांचे झू मोडोन उडयात, दया करात. आनी उपरांत म्हणटा, भुकेल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात, घरदार नासलेल्यांक बिराड दियात, कोण विंगडो आसा म्हूण पळयशात तर ताका न्हेसोंक पांघरोंक दियात. आनी शेकी म्हणटा तें आयकात. आनी तुमच्याच मांसा रक्ताच्यांक सांडू नाकात. जायतेच पटी मागणाचे जुमोतेक येतात, ती डोनेशन दितात, परक्यांक म्हणजे आदार दितात, पूण आपणाच्याच रक्ता मांसाच्यांक पयस करतात. देखून शेकी आयजाया प्रवादी म्हणटा, सगळें सांगून जाल्या उपरांत भुकेल्यांक जेवण, तानेल्यांक पियोंक, विंगडे आसल्यांक न्हेसोंक दियात, घरदार नासल्यांक बिराड दियात. उपरांत म्हणटा,
तुमच्याच मासा रक्ताच्या सांडू नाकात. आनी इतलें केल्या उपरांत मोगाळ बाब पेल्याची आमी खरेपणी दया करता, ताची साकरी करता जाल्यार आयजाया प्रवादी म्हणटा आमकां कितें मेळटलें. म्हणटा तेन्ना फांत्या पोरीं तुमचो उजवाड उदेतलो. तेन्ना म्हणटा फांत्या पोरीं तुमचो उजवाड, जिविताचो उजवाड, बरेपणाचो, सावध भलायकेचो उजवाड तुमचेर फांगतलो. आनी उपरांत म्हणटा आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकोन येतले. आमकां गाय आसात वय, आनी आमी पेकोवण्याच्या मागण्याक धांवता आनी सोदता खंय पेकोवण्याची रिट्रीट आसा, ही रिट्रीट जाली ती रिट्रीट. वय मोगाळ बाबणे सगळ्यो रिट्रीट आमी केल्यात आनी आमी कितें करूनचें उरलां तें इतलेंच. हें आमी केलें जाल्यार आयजाया प्रवादी म्हणटा तुमचे गाय रोखडेच पेकोन येतले. सर्वेस्पराचो उजवाड, तसो आशिर्वाद, ताचें बेसांव तुमचेर फांगतलें. ओ गोट मोगाळ बाबनो सर्गींच्या राजाचो आयज आमी सजमोन घेवया. आनी देखून ह्या कोविडाच्या वेळार साकाळींतन मोद्यानीर पर्यंत स्मार्टफोन आनी ते स्मार्ट टी व्ही घेवन बसून रावचे सुवातेर मातशें आमच्याच वाड्यान रावतात तांची आमी सुचसोरे करुया आनी मोग करण्यांनी दाखोवया. रोखडेच तुमचे गाय पेकोन येतले म्हणटा. उपरांत म्हणटा तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो तुमच्या मागण्याक. तितली पदवी आसतली. आमची भाव भयणां म्हणटात आमी मागणें करता. पूण एक मात करपाचें उरलां मोगाळ बाबणांनो. एक उणेंपण आसा आनी आयज तर खूबच आसा. आनी उपरांत शिकी इसाया प्रवादी म्हणटा तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो ओ पळय हांव हांगाच आसां. सर्वेस्पर तुज्या बोगलेक तुज्या कुशीन उबो रावतलो म्हणटा आयजाया प्रवादी. ओ पळय हांव हांगाच आसां म्हणटलो सर्वेस्पर. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमी म्हणटल्यात आमचे लागीं तितलें ना पेल्याक दिवंक, आमकांच खावंक जेवंक ना, आमी तांकां कितें म्हूण दितले. मोगाळ बाबणो आमच्यान 5-10 रुपये दिवं येतात. कोणाक गरज आसा त्या मनशाक 20-50 रुपये दिवं येतात की ना. हाका आमी कितें म्हणटा बीक आर्म्स गिवींग म्हणटात इंग्लिशान. आनी तोबिताचें पुस्तक 12वो आवेस्वर म्हणटा वळणो कोण बीक घालतात तांकां सुब्बा जिवीत मेळटलें. जेजून म्हटलां की ना आय हॅव कम सो दॅट यू मे हॅव लायफ इन ऑल इट्स फुलनेस. जेजून कितें म्हटलां हांव येयलां तुमकां सुब्बापणी जिवीत दिवंक, बरेंपण दिवंक. पूण हें सुब्बा जिवीत आमकां मेळोंक जाय जाल्यार, फावो जावंक जाय जाल्यार आनी एक आमी करूंक जाय. आमी बीक घालूंक जाय. बीक घालून पळयात. सर्वेस्पर तुका केन्नाच पाट वळचो ना, आमकां वळचो ना आमच्या गरजेच्या वेळार. आनी देखूनच आमी पळयता सान लुकाच्या युवांजेलान 10व्या आवेस्वरान तो एकलो शास्त्री उठ्ठा आनी पोत्तून तोच प्रश्न जेजूक विचारता आनी म्हणटा सासणाचें जिवीत जोडोंक हांवें कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा तूं पळयत पुस्तकान आनी शास्त्रांत कितें वाचताय आनी तुका कितें मेळटा तें म्हाका सांग. तो म्हणटा तेंच देवाचो मोग पेल्याचो मोग. आपणाचो मोग करता तो पेल्याचो मोग कर. जेजू म्हणटा ताका शेकी तशेंच तूं कर आनी तुका जिवीत मेळटलें. जेजू कितें म्हणटा कर तूं इतलें जाणाय जाल्यार तूं कर, तुका जिवीत मेळटलें. पेल्याची साकरी कर, पेल्याचो मोग कर, तुका जिवीत मेळटलें. हे मोगाळ बाबणो आयज न्हय आमी सजमोंक जाय पूण आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय. ते आयज जोडटात थंय की ना भुरगीं आमचीं, तांकां सांगात दयाळ करणे करात म्हूण. तांकां तांची देव दया करतलो, तांचे गाय पेकोन येतले, तांकां फुडार मेळटलो, सर्वेस्पराचें बेसांव तांचेर येतलें. हालेलुया, हालेलुया. जेजू म्हणटा त्या धर्मशास्त्र्याक म्हणटा कितें तूं देवाच्या राज्याक पयस न्हय. हें देवाचें राज म्हटल्यार कितें मोगाळ बाबणो. हें आमकां मेळटा धर्मदुतांच्या इतिहासान 2ऱ्या आवेस्वरान वळ 40:2 ते 40:5 पर्यंत. हांगा मेळटा आमकां की हे पयलीं क्रिस्तांवां खंय जियेतालीं. ती न्हयच मागणें करतालीं वो मिसाक वेतालीं, पूण ती एकामेकाच्या गरजेक पावतालीं. आनी सर्वेस्पर खंय तांच्या मदेकांत हसरी हांव विजमितां करतलो हेका लागून. आनी शेकी म्हणटा पवित्र पुस्तक ह्या वाचपान की ती सगळ्यांक लोकांक ती मानवतालीं खंय. सगळ्या लोकांक ती मानवतालीं आनी सर्वेस्पर दिसान दीस खंय तांचो आंकडो चडयतालो वाडयतालो.
आजकाल कितें मागळ बाबडो आमी कितलेंय मागणें केल्यार लोक कितें आमच्यो खोडी काडटा आमी लोकांक कितें मानवना कित्याक घडयेक आमी बेश्टेन आमी फकत मागणें करता पूण त्या पयल्या क्रिस्तांवां भशेन ती मागणें करतालीं मिसाक वेतालीं पूण आनी एकामेकाच्या गरजेक ती पावतालीं हे भाशेन आमी जियेल्या जाल्यार सगळ्यांक आमी मानवतले आनी तो लोक येवन आमच्या सांगाताला मेळटलो हालेलुया 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 हरगा तुका सोम्या हरगा तुका सोम्या हरगा तुका सोम्या तर मागाळ बाबडो हें गीत गायता आसतना ह्या शिकोवणेचो सार आमी संक्षेपान सजमोन घेवया हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव थानेल्लो तेन्ना पिवंक दिलें आनी गीत गायता आसतना आमी सर्वेस्पराची कृपा मागोया हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव थानेल्लो तेन्ना पिवंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें एकामेकाचो तुमी मोग करात आनी म्हजे संगी एकवटान रावात संवसारांत म्हजें काम तुमी दिसान दीस करात म्हजे खरें पाटलांवदार जायात सांगाता हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव थानेल्लो तेन्ना पिवंक दिलें म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भयणांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें पळय सोमी आयच्या दिसा आमी तुका उबारता सर्व आमच्या भाव भयणांच्यो गरजो खेरीतपणी तूं तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांकां बरी साबत भलायकी दी तांच्या काळजाच्या अत्रेक आनी आवंडे तूं स्विकार कर मागता हांव मी सोम्या जॉन गास्परा पासत ताच्या आनी ताच्या चेड्याच्या फॅमिलीन सवस्काय दी म्हूण मागता आमी भवानी कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटीन रावतेल्या मेंबरां पासत एंड्रू डिसोजा पासत ताणें आपणाचे हातीन घेतलेलें काम गोंयान आपणाचें घर बांदोवंक तें पुरें जावच्याक आनी ताच्या दुडवांची अडचण पयस जावच्याक मागता आमी पर्पेच्युअल एम फेर्नांडीसाक आनी तिच्या भुरग्यांक बरी सावध भलायकी मागता आमी क्लायव डिसोजाक फावो ती शिर्वीस मागता आमी फुला फेर्नांडीसाची आरेची पिडा बेगिनीच बरी जावंक मागता आमी एंटनी ट्रिजा आनी एरोना पासत तांचेर तुजो आशिर्वाद तांच्या सर्विसेचेर तुजो आशिर्वाद तांच्या नव्या घराचेर तुजो आशिर्वाद मागता आमी रॉकी डिसोजा आनी सिसील डिसोजा पासत तांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद जॉन बॉस्को फेर्नांडीस हाची कोर्ट केस बेगीन सुटावी जावंक सायमन आनी ग्लोरिया डिसोजाक काजारी जिविताचो फुडार फावो जावंक एक बरो सांगातीण वो सांगाती फावो जावच्याक मागता आमी जॉन डिसोजा पासत जॉनिटा कोसू करवालो आनी तांचे फॅमिली पासत ॲलिन प्रमिला सारा समायरा आनी लिझँड्रा पासत हे सर्व आमचे इंतेसाब आमी उबारता सर्व आमच्यो गरजो सोम्या ह्या वेळार आमी उबारता रे महारा महाराय शिखे दे रे रा महाराय सिदे दा 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 रेखे दे रे रा महाराय शिखे दे रे रा महाराय सिदे दा दा रे दे रे रा महाराय शिखे दे रे रा रे महारा महाराय शिखे दे रे रा महाराय सिदे दे रे रा 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 रे दे रे रा महाराय शिखे दे रे रा महाराय सिदे दे रा रा रे रा महाराय शिखे दे रे रा महाराय सिदे दे रे रा 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 रे महारा महाराय शिखे दे रा महाराय सिदे दे रा 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 रे दे रे रा महाराय शिखे दे रे रा 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 रा
रे 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 रा महाराज शिखे दे रे रा महाराज सी दे दे दा 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 रे 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 रा महाराज सी दे 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 दा 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 गो मगळा बापा तू या वेळार हाजीर आसाय बापा. तुज्या हाजीरपणान तुजीं भुरगीं आयल्यान बापा. मगळा जेजू तुवें म्हटलाय म्हज्या नांवान दोगां तिगां एकठांय जाशात एका मनान एका काळजान म्हज्या बापा लागीं मागशात म्हजो बाप तुमकां दितलो. हय मगळा जेजू आमी एका मनान एका काळजान तुजे सरसी आयल्या सोम्या. आमच्या मागण्यांक हाजीर आसलेल्या हर एका भाव भयणांच्यो गरजो तुका उगडूंक उक्ते करूंक आयल्या सोम्या. तूं मोगाळ तूं दयाळ तूं काकुतीन भरलेलो देव सोम्या. आमची भाव भयणांची काळजां मनां अस्कत जाल्यान सोम्या. तुजो पवित्र आत्मो तेंचेर पाठय म्हणून आमी मागता सोम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय आमच्या भाव भयणांक जाय सोम्या. तूं एकलोच आमचो देव म्हज्या सोम्या. तुज्या बगार दुसरो देव ना म्हज्या मोगळा जेजू. ही घटाय सोम्या तुज्यानूच दिवं येता सोम्या. धन्या जेजू तशीच सोम्या जायते पिडेन कश्टावतात ही पिडा सोम्या. धन्या जेजू काकूदार देव तूं जावनाय सोम्या. तुजे पोरजेची तुज्या भाव भयणाची सोम्या. ही सगळी पिडा तुज्या एकाच उतरान बरी करूं येता सोम्या. तुज्या रक्ताचे शिवर मार म्हणून आमी मागता सोम्या. हे पिडेन अजुनी कश्टावतात म्हज्या मोगळा जेजू. जेजू तुज्या मुखामळाचो परजोळ घाल सोम्या. पुसून काड म्हज्या सोम्या. तेचो नाश कर हे पिडेचो म्हणून आमी तुजे लागीं मागता सोम्या. सगलीं कामांनी सोम्या बरी जावंक आमी तुज्या हातान घालता म्हज्या सोम्या. ही कामां करतना म्हज्या मोगळा जेजू तुजो आदार आमी सोदूंक तुज्या हाजीरपणान आमी रावंक सोम्या. हर एक काम करतना सोम्या तुका उलो मारूंक आनी ती तुजो आशिर्वादान सोम्या बरी जावंक आमी तुजे लागीं मागता सोम्या. तूं आमचो देव म्हज्या सोम्या. तुजे बगार दुसरो देव ना म्हज्या देवा. आमी तुजी भाव भयणां जेजू धांवोन धांवोन तुजे सरसी येता सोम्या. आनी तूं आमचे मागणे आयकताय सोम्या. आमच्या भाव भयणांच्यो सगल्यो गरजो सगळीं कामां तूं करतले सोम्या. हो भावाट आनी विस्वास तुवें आमकां दिलाय म्हज्या मोगळा जेजू. तशेंच आमच्या तरणाट्यांचो फुडार तुज्या हातान घालता सोम्या. सोम्या ही तरणाटी म्हज्या मोगळा जेजू फुडार करूंक फुडें सरतात म्हज्या सोम्या. जेजू तूं तेंच्यो फुडाराच्यो वाटो उक्ते कर सोम्या. धन्या तुजो आदार तांकां दी म्हज्या सोम्या. काकूत आनी दया कर आमच्या तरणाट्या भुरग्यांची म्हज्या सोम्या. तुज्या मुखामळाचो परजोळ तेंचेर फांकय सोम्या. धन्या तुजो आदार तेणी सोदूंक सोम्या. तुज्या हाजीरपणान रावंक म्हज्या सोम्या. आमच्या भुरग्यांक पयस सोरोंक दिवं नाकाय म्हज्या सोम्या. तुजें हाजीरपण तेंचे भितर दिश्टी पडोनी सोम्या. आनी बरो फुडार तेणी घडोवन हाडूनी म्हज्या सोम्या. तुजे वरवीं सोम्या तुज्यान सगळें करूं येता सोम्या. तुज्या पावलांनी तांकां चलय म्हणून मागता म्हज्या सोम्या. तुजी पदवी दिश्टी पडोनी म्हज्या सोम्या. बापाक महिमा फावो जावनी म्हणून बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सायबीन माच्या आदारान सगल्या सता भक्तांच्या आदारान विनंती करून प्रार्थून मागता सोम्या. ओ शिकरेल्या मावन दिरी री 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 शक्ती री 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 ला माले मा शिकरेल्या मा शक्ती री 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 शिकरेल्या मा शक्ती री 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 री. ह्यो सर्व आमच्यो गरजो सर्वेस्परान भागोवच्याक आमी मागोया.
आनी तशेंच ह्यो आमच्यो सर्व गरजो सर्वेस्परान भागयल्या उपरांत देवान आमकां दिल्लें बरेंपण आमी पेल्या सगळें वांटोवन दिवच्याक आनी पेल्याची साकरी करूंकूय आमी कृपा ह्या मिसाचेर खेरीतपणी आमी मागोवन घेवया. देवा आत्म्या ये क्रिस्ता आत्म्या हे मोगा आत्म्या सरगार तूं दे. हे देवा आत्म्या ये क्रिस्ता आत्म्या हे मोगा आत्म्या सरगार तूं दे. जै पिडेस्ता साथी तुझी बोलायकी जै दुखेस्ता साथी तुझो संतोष जै काळोखा साथी तुझो उस्वार आनी एकसुरपणान जा आमचो आदार. हे देवा आत्म्या हे क्रिस्ता आत्म्या हे मोगा आत्म्या सरगार तूं दे. हे देवा आत्म्या हे क्रिस्ता आत्म्या हे मोगा आत्म्या सरगार तूं दे. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलय पूण मनशा खातीर जिविताच्यो झऱ्यो व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे झरी अगणीत देव काकुती सगळ्या संवसाराक काकुतीन बुडय आनी ताकाच आमचेर रकय. ओ रक्ता आनी उदका तुमी काकुतीची झर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पातयेतां. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपाटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगसिता तशींच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बलयले सरेस्पर तुजेटाय आसा. वस्त्र्यां भितर तूं सदव आनी सदैव फाळ जगोशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सत मानता देवा बापा सरकुमदारा सर्ग आनी पित्मेच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यात पुत्राक आमच्या सोम्यांक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समावलो आंकवार मरिये थंय जल्मालो पोंच पिलाता काल पाद्रेको सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गात चडलो सर पदयेदार देवा बापाच्या उज्याक बसला थंय थंय जियां आनी मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातकांचें बगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या मोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धन्य आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या दुखेस कश्टां खातीर आब्बा बापा
बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोधुकेस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा आमी तुका भेटयता आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर तुज्या भोवमोगाळा पुत्राची आनी आमच्या धनिया आनी सरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण
जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोध केस कश्टां खातीर आब्बा बापा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मन्नावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मरनावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. पबीत देवा पबीत सरपदेदारा पवित्र मन्नावीण आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या देवा तुजे काकुतीक शीम मेरना, तुजे मायेचें भांडार सोंपना. आमचेर दयाल नदर घाल, आमचे थंय तुजी काकूत वाडय. आमच्या आगोट काळान आमी निराशे आनी अविस्वासी जावं नाय. व्हडल्या विस्वासान तुजी पबीत खोशी पाडूंक तीच मोग आनी काकूत. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन. आमेन. आयच्या दिसाचे मीस आनी मागणें भेटयता आसतना अंतरलेल्या ह्या आमच्या भाव भयणांक सासणाचो विशव दी म्हूण आमी मागता. मार्शल आनी मेरी डिसा, सेबॅस्टियन फेर्नांडीस, पीटर फेर्नांडीस, आन रुजाय फेर्नांडीस, शिमाव डिसोजा आनी जॉन फेर्नांडीस आनी तांच्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत, इनास परेरा आनी ताच्या फॅमिलीची मेंबरां, किस्तू लुईस फेर्नांडीस, मोनिका के फेर्नांडीस, मिनीन संतान फेर्नांडीस, मायकल आनी मारिया आंतोन फेर्नांडीस, रॅन्डॉल्फ पेरपेत आनी ॲलिसन, कार्मेलीन फ्रांसीस फेर्नांडीस, अँटनी मॅन्युअल फेर्नांडीस, मारी लुईस गुडिनो आनी पेद्रू फिलिप गुडिनो, जॉन रॉड्रिक्स आनी ताचे फॅमिलीची मेंबरां, आग्नेल एलेक्स डिसोजा आनी ताचे फॅमिलीची मेंबरां, अँड्रू डॉमिनिक परेरा, मिकेला परेरा, जुली परेरा, एस्पू परेरा, स्टेला आनी थॉमस सेबॅस्टियन मेंडोन्सा, जोझफ आनी ॲनी डिसोजा आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, पास्कॉल लुइजा बॅप्टिस्ट कार्वाल्लो, इजाबेल पावलू जो डिसोजा आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, जॉन जेरोम एस्पेरान्स फेर्नांडीस, पीटर आनी लिओकार्डिया फेर्नांडीस आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, आसीस पास्कॉल फेर्नांडीस आनी वॅलेंकिनी मॅस्करिनस, विनी सिप्रियन लेनी रिबेल्लो आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, सायमन ॲलिस मार्कूस ब्रिगॅन्झा आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, मारी आंजेल कारिदाद आनी कॅमिलो फेर्नांडीस आनी तांच्या फॅमिलीची मेंबरां, एफ्रेझीन फेर्नांडीस, लिना क्रास्ता हिचे पयल्या वर्साचे मीस जुनाच्या 6 तारखेर, फेलिसियाना पॉल म्हयन्याचे मीस, निकोलस पीटर गुडिनो पयल्या वर्साचे मीस, पावलू आनी फ्रांसीस झेवियर गुडिनो, रिबेल्लो फर्नांडीस ब्रिगॅन्झा आनी डिसोजा फॅमिलीच्या पुर्वजां खातीर आनी तांच्या वंशावळी पासत भवानी कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटीन अंतरलेल्या मेंबरां पासत आनी पुलगोत्रीन आसलेल्या आत्म्या पासत आयज मीस भेटयतात. जोझफीन फेर्नांडीस, नातालीन कार्डोज, अँड्रू डिसोजा,
नतालीन जॉन फेर्नांडीस आनी पेरपेदीन डिसोजा. सोम्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवसर उपकारांक तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी पेटून तुका वंदिता शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयताय अंतरुणी सुकण्यांचो पोस करताय शेतांतल्या फुलांक तूं सोबयताय अंतरुणी सुकण्यांचो पोस करताय तांच्या खंयसर मोग आमचो करताय बापाय बोरी आमकां सांबाळताय सोम्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवसर उपकारांक तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बळी पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक तुमी आतांच आर्गां दिल्या, मोहिमा दिल्या, वाखाणल्या आनी ह्या वेळार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक तुमी सगळीं हाजीर जाल्यात. जायते जाण ह्या दिसांनी खोस त्रास सोंसतात, पिडेंत आसात, जावं आमच्या फॅमिलींनी हेर जाग्यांनी जायत्या जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. जायत कडेक जायते आमचे मोदें आसले, आमी तांकां वळखताले, पूण आयज ते आमचे मोदेनांत सोंपून गेल्यात. देवा सोशी तांकां सुर्गी सासणाचें सूख तांचे पासत आमी मागुया. जे दुयेंत आसात, जे अडचण्यांक सांपडल्यात, तांकां आमी बरी भलायकी मागुया. आमचे जे तेसांव जे आमी आयज मागूंक फुडें सरल्या, ते आमी आमच्या मनांत हाडून देवाच्या हातांत आमी स्विकार करुया. जायते पावटी आमी वायट रस्तो धरला, देवाचें उत्तर आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक ना. आमी दुसऱ्यांक दुखयल्या. ही सगळीं पातकां आमची एकठांय करून देवाचें बोगसणें जण एकल्याक आमी मागुया. पातकाचें दूख धरून सगळीं आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद परवेधार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासो भाग्य सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पुर्वेदार देव, आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर तुजी परजेची, क्रिस्ता काकूत कोर तुजी परजेची. आमी सगळी पातकी जीवनान उतरान करण्यात सोम्या काकूत कोर तुजी परजेची. प्रार्थुया.
तेव्हा आमच्या बापा तुजी मांडावळ कोदींच चुकोना नोश्टें तें सगलें आमचे थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी हें आमी त्या कालसान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे पवित्र सवे एकवटान येता आनी राजवट चलयता सासनाक आमेन. तोबियताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसोन आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोखडीच खात्री जाली आनी तिणेन बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावच्या आदीं रफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायच्या दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासलेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले पूण तें ताच्या दोळ्यांतलें धवीं फुलां काडून उडयतलें आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून म्हणलें, म्हज्या पुता आतां म्हज्यान मरों येता कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगण्यांतल्यान दाराशी येवंक लागलो पूण ताचे पांय लागोनासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातान मासलेचें पीत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भियो नाकाय बापा. हें म्हणोन ताणें ताका वखद लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापायन ताच्या गळ्याक वेंग मारून रडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता तूं म्हज्या दोळ्यांची बावली. तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाखाणणी, सासणाच्या सासणाक. ताणें म्हाका कश्ट आयलो पूण आतां म्हजे चुचुरे केले आनी तोबीत म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसा सर सर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्तेल्या. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतल्या. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगत्याल्या खातीर तो नीत करता. भुकेलेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्याच्यो सांखली सर्वेस्पर तोडून उडयता. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागावलेल्यांक नीट उबीं करता. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर आपुरबाय करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. शिवना, जो पिणक्याचे पिणक्या तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार म्हणूंक सगळे उबी रावया. हालेलुया
सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतार सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देव मंदिरान शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें दोन शास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, मोशा सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हेम, म्हज्या उजव्या हाता बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा. तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड सोमो खोशी मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, एका उद्गाराच्या गायनांत आमी म्हणटा, देवाचें उतर आमकां जागयता, देवाचें उतर आमकां सवस्काय हाडटा, देवाचें उतर आमकां नवो जीव दिता. आनी बागेवन जेरोम आमकां बरोवन सांगता, जोरी तर तुमकां पवित्र पुस्तकाची वळख ना जाल्यार तुमकां क्रिस्ताची वळख ना. द इग्नोरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर इज द इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमकां पवित्र पुस्तका वरवीं देव कोण, देव कितलो मोवाळ, कितलो दयाळ काकुत्सार तो आमकां कळून दिता. आनी ताजो पूत जेजू कशे परी आमचें सवें ह्या संवसारान येता, मनीस जाता, लोकां सांगाता जियेता आनी ह्याच देवाचें उतर परगट्टा, भिकोवणी फावो कोत्ता, मिलाग्री कोत्ता. हें सगळें आमकां देवाच्या उतरांत, आमकां देवाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा तें आमकां मेळटा. आयज शुभ वर्तमानाची निमाणीवळ अशें म्हणटा आनी लोकांचो व्हड जोमो खोशे मनान ताका कान दितालो. जायते फावटी आमी आयकलां कशे परी जेजू वेता थंयसर लोकांच्यो उत्पंजी, लोक हाजीर जातालो आनी जेजूक आयकूंक सोदतालो. जायते फावटी घडयेक तांकां पिकोवणी जाय आसली, ह्या कारणाक लागून ते येतालेत. पूण जेजू तांकां बरे भाशेन देवाचें उतर कितें तें सांगता आनी हाका लागून जायते जाण जेजूक सोदूंक भोंवतालेत. जायते फावटी जे देवशास्त्री आसलेत, फारिझेव आसलेत, थोडे जाणार आसलेत, जायते ह्या पवित्र पुस्तकाचेर शास्त्राचेर तांच्यांनी शिकोवप केलोलें हे जेजूचे चुकी काडूंक भोंवतालेत. जायते फावटी प्रश्न कोत्तालेत, हें कशें जावंक घडटा. आनी जेजू तांकां जबाब दिवन दिता तें पळोवन जायते फावटी लोक थोटाकतालो, अजाप जातालो. कित्याक जेजू तांकां सगळे देवान दिल्ले पदवेन ह्या प्रश्नांक जबाब दितालो आनी सगळे प्रश्न आसात ते सुटावे कोत्तालो. मोगाचे भाव भयणांनो, हांव ल्हान आसतना ह्या पवित्र पुस्तकाची ओळख म्हाका पयली मेवली जेन्ना हांव इगोर्जेन फिरगोर्जेन कोपेलांत दुतोनीक वेतालो. आमची टिचर आसा ती सदांच
ह्या पवित्र पुस्तकाचेर सान खंयची एक पॅसेज घेवन पाठ घेवन आमकां बरे भाशेन एक्सप्लेन करताली, आमकां सांगताली कशे परेन जेजू उलयतालो, कशे परेन जेजू अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो. आनी हें आयकून म्हज्या जिवितांत जायते फावटी हांव ह्या पवित्र पुस्तक वाचतना म्हजें कान, म्हजें मन ह्या उतरांचेर हांव दवरतालो. घडये घरा हांव तितलें पवित्र पुस्तक वाचनासलो, पूण हांव तयारी करतालो जेन्ना आयतार येता कशे परेन जे प्रश्न म्हजी टिचर विचारतली ताका कशे परेन हांव जबाब दितलो हें हांव चिंतून आसतालो. आनी उपरांत वेदीचेर एक ऑल्टर सर्वर कसो मिसान भाग घेताना हांव यादनिकाक पळयतालो कशे परेन यादनीक हें देवाचें उतर वाचता, देवाच्या उतराची समजूण दिता. आनी हे देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका जायतें बळ मेवलें, जायती घोटाय मेवली. आनी जायते फावटी ही घोटाय हो म्हजो भावार्थ अदीक अदीक वाडलो जेन्ना हांव मिसांवाच्या गांवांनी गेलो. म्हजें शिकप जावं 12वी उपरांत म्हजें ग्रॅज्युएशन 5 वर्सां हांवें नागपूर केलां, 3 वर्सां ग्रॅज्युएशन आनी उपरांत 2 वर्सां फिलॉसॉफी. आनी आमकां 1 म्हयनो आमकां वेगवेगळ्या गांवांनी, खेड्या गांवांनी अदीक करून आमकां धाडटाले लोकां मदें रावंक. दोगांक आमकां फॅमिलीनी दवरतालेत, जावं झारखंड, पंजाब, नगर हवेली, भोपाल. आनी हे जाग्यांचेर हांवें लोकांचो भावार्थ अणभवला. दिसाचो लोक काम करतालो, पूण सांजे वेळार ते थोडो वेळ काडून देवाक वाखाणूंक ते एकठांय जातालेत, ते रावतालेत. कोण फादर येतले, ब्रादर येतले, देवाच्या उतरांची समजूण दितले म्हूण. आनी जायते फावटी भावार्थान ती मागतालीं, गायनां गायतालीं, देवाची खुशी वाखाणी ती कोत्तालीं. ते पळोवन म्हजोय भावार्थ अदीक आनी अदीक घट जालो, अदीक आनी अदीक वाडलो. जायतें बरेंपण आमच्या मागण्या वरवीं तांच्या जिवितांत घडोवन येतालें. आनी आमकां ती क्रिस्ता बरी ती आमकां आपल्या कुटुंबार येवकार दितालीं. कांय उणें करिनासलीं, जावं ती गरीब आसलीं. घडयेक थोड्या जाग्यांचेर घडयेक लायट नासली, इलेक्ट्रिसिटी नासली, उदक काडपाक तांकां पयस वचोंक पडटालें. बाजार करपाक, जेवण करपाक तांकां जायते फावटी कठीण जातालें. पूण तें आमकां कांयच दाखयनासलीं, आमकां ती खुशाल दवरतालीं. आनी ही खुशालकाय मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां देवाचें उतर दिता. जेन्ना जेजून आपल्या शिंसांक विचून काडले तेन्ना तो तांकां ह्या उतराची समजूण दितालो. आनी ही समजूणी तांकां मेळ्ळे उपरांत तो आमी जाणो कशे परी शिंसांक कोणशांनी धाडटा हेंच उतर परगटूंक. मोगाच्या भाव भयणांनो आयज ही आमकांय सगल्यांक जबाबदारी देवाचें उतर परगटूंक. जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेता, बावतीस घेता, तेन्ना आमी देवाची आपणायलोलीं भुरगीं जाता. आमी देवाचें उतर परगटूंक आमी आयतीं जाता आनी सर्गीचो हो रस्तो आमी धरता. आनी ही सर्गीची वाट धरतना जायते फावटी जिवितांत ताळण्यो येतात, जायते फावटी निराशेपण येता, आमी सांडलोलीं कशीं जाता. पूण हें देवाचें उतर आमकां खरो रस्तो, स्वताचो रस्तो कितें तो आमकां दाखयता, सर्गीची वाट आमकां दाखयता. आनी हे 7 साक्रामेंत दिलोले आसात आमकां पवित्र सोबेन. हे साक्रामेंत आमकां एके भाशेन परत ह्या नीट रस्त्यार येवंक आमकां आदार दितात. पवित्र आत्म्याच्या बळांत आमी जें कितें शिकता, आमी कितें आपणायता तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. जी खुशालकाय आमकां हें पवित्र पुस्तक आमकां दिता तें न्हय फकत आमकां धरूंक पूण दुसऱ्यांक वांटूंक आमी गरजेचें. ह्या काळार उदीक करून ह्या कश्टाच्या वेळार आमकां हें देवाच्या उतराची समजूणी घेवंक खूब वेळ मेळटा. आमी घराच आसता जायतीं जाणां, वेळ काळात हें देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर अदीक खोलायेन समजावंक. तुमच्या भुरग्यांक तुमी ल्हानूच आसतना ह्या देवाच्या उतराचो मोग अर्थ
कितलें दोयाळ हें देवाचें उतर, बोगसणें फावो करता तें उतर, पेकोवणी फावो करता तें उतर तुमी तांकां वांटून दिवंक गरजेचें. जायते पावटी हें उतर न्हय फकत वाचूंक पूण आमच्या जिवितान समजून घेवन वेव्हारान काडूंक आमी वावरुया. जायते आमचे क्रिस्ती भाव आसात, भावार्थी आसात, घडयेक ते हें आमचें पवित्र पुस्तक घडयेक केन्नाच वाचूंक पावचें नात. पूण जेन्ना तुवें देवाचें उतर वाचताय आनी ह्यो बऱ्यो कोडण्यो आसात त्यो तूं तुज्या जिवितांत तूं दाखोवन दिताय, घडयेक हें तुजें जिवीत जातलें एक पवित्र पुस्तक कशें. हींच चिंतनां आमच्या मनांत धरून आमी ह्या देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरया. देवाचें उतर आमकां घोटाय दितलें, पेकोवणी फावो करतलें, निराशे आसा तांकां सवस्काय फावो करतलें, हेंच आमी आयज मानून घेवया. आतांच बघून दिता तुझ्या हातान सोया, स्वीकार तू कर म्हाका मोकार म्हज्या धनिया. हर एक त्रीक म्हजो हांव आयज पेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोकार समर्पिता. घे बाबा आमच्यो गाणी घेवन, उंडो आनी बाय तुका पेटोवन घेवच्यो. घे बाबा आमच्यो गाणी घेवन, उंडो आनी बाय तुका हरपून दिवच्यो. म्हाकाच पेटोवन दिता तुज्या हातान सोया, स्वीकार तू कर म्हाका मोकार म्हज्या धनिया. हर एक अत्रीक म्हजो हांव आयज पेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोकार समर्पिता. सर्वच म्हजें तुका मोकार समर्पिता. मोच्या भाव भयणांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सत पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. काकुत्सारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या. दया करून आमचीं पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितोळ निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोत पुर्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचेय सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. उत्सर्गी तुका सय, उत्सर्गी तुका सय 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 सय, उत्सर्गी तुका सय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सय,
सर्गी तुका सोय बापा खरंच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिंसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंची थेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिंसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही मोच्या रोगताची काळज नवे आनी सासणी कराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मुनशां पासत तें वारोवतलें हें मोच्या उगड्यासाक करात Bawa tasogud purgotuya तुझ्या कूर सहानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोंड कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा ऑस्वर्ड आमच्या गोवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या बाबोयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगातीन बागयो सुजे तुजो पोती बागयो 2 दुतां आनी सोर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमीन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान शिकवलेलें प्रार्थन आमी तिरकी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लीं पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराचे जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पोतवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन
सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या क्षणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोट सरूंक म्हाका केदींच निर्मूळ नाकाय. आमेन. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या रेगा तुका, सर्गी काडून तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या रेगा तुका, सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या रेगा तुका, सर्गी काडून तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या रेगा तुका, किरकोळ रसने म्हाका उंचू बारलोय. म्हासा रगतां तुज्या म्हाका पोसलय. सर्गी काळान म्हाका दागोस केलोय. सोम्या गवळ्या म्हज्या, सोम्या रेगा तुका, सर्गी काडून तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या रेगा तुका. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगर सोतान आनी कोडण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांत आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.
शिके आमी फादर आमच्या मदेकात येयलो जायतो वेळ काडून आनी ताणें आपणाच्या उतरा वरवीं आमकां जायती सजमणी दिली, आमकां जिविताची वाट दाखयली देखून. फादर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमकां सदांच बरी सावध भलायकी दिवन तुमचें मुण्यारपण सुफळाक घालचें म्हूण आमी काळजांतल्यान कतकतीत विनंती करता. थँक्यू फादर. ताळयो पडून आमी देवा करता. हांव गायता काकुती सोन्याच्यो सदांच हांव गायता. हांव गायता काकुती सोन्याच्यो सदांच हांव गायता. ह्यो काकुती ताच्यो विस्वास पळोवन तुजी धन्या तोंडार म्हज्या हांव परगोडटा. विस्वास पळोवन तुजी धन्या सर्तीस लोकांक सदांच हांव परगोडटा. हांव गायता काकुती सोन्याच्यो सदांच हांव गायता. हांव गायता काकुती सोन्याच्यो सदांच हांव गायता. ह्यो काकुती ताच्यो आमी सगळ्या काळजान मनान सर्वेस्पराच्या कृपेच्या सिंहासना मुखार येवया. वैसम्य आयज परतून तुवें तुजें बो दयाळ काळीज कणवळायेन आनी काकुतीन भरलेलें काळीज आमकां उक्तें केलां, आमकां उगडलां आनी तुज्या काळजांतल्यान रक्ताची झर व्हांवता, उदकाची झर व्हांवता. आमकां सोडवण आनी जिवीत दिवंक, आमकां दादोशी करूंक. ह्या वेळार आमी आमचे हात उक्ते करता सोम्या. आमचीं काळजां मन आमी उगडटा, आमचे घरा बी आमी तुका उबारून दिता. मर पर्यान आमी संपूर्ण न्हय, मर पर्यान सदांच आमच्या जिवितान उणेपण आसतलें. आनी देखूनच सोम्या तुजे काकुतीची आनी कुरपेची झर आमकां जाय. कित्याक ह्या झरींतल्यानूच सोम्या आमचें उणेपण शेवटा पर्यंत बरोवन येतलें आनी एक दीस आमकां सर्ग मेळटलो. आज आमी परतून सोम्या आमचे हात, आमची काळजां मन आमी तुका उगडटा. सर्व आमचें उणेपण आमी तुका उबारून दिता. वय सोम्या आमचेच खातीर तूं ह्या संवसारांत आयलोय, आमकां सोदून आयलोय सोम्या. घडये गो संवसार आमकां लेखोंक तयार ना, आमकां पळयना, पूण तूं आमकां सोदूंक आयलोय. वाट चुकोन गेल्ल्या एकेका शेळये फाटल्यान तूं आयलोय. 99 शेळयांक सोडून आमच्या फाटल्यान तूं आयलोय. आनी आज तुवें आमकां तुज्या हिंडान एकठांय केल्यांत, तुज्या हिंडांत आमकां जमयल्यांत सोम्या. तूं आमचो बरो गवळी, आमकां वाट दाखोवंक तूं आयलोय. तूं देवलोय वाट दाखोवच्याक खुर्साचेर हुमकळ्ळोय. फारीकपण दिवच्याक मरणांत तूं देवलोय. मरणांतलो जिवन जालोय सोम्या वर्तें तुजें नांव. आनी देखूनच सोम्या ह्या घडयेर आमचे हात, आमची काळजां आमी तुका उबारता. तुका वाखाणी, तुका स्तुती, तुका अनोद आनी मान सासणाच्या सासना सदा सर्वदा. सोम्या वर्तें तुजें नांव. सर्गार तूं देवलोय वाट दाखोवंक
दिवच्याक कुर्साचेर हुमकळ्ळोय फारीकपण दिवच्याक मरणांत तूं देवलोय मरणांतलो जीवन जालोय सोम्या वर्ते तुजें नांव सर्गार्थांव तूं देवलोय सर्गार्थांव तूं देवलोय वाट दाखोवच्याक कुर्साचेर हुमकळ्ळोय फारीकपण दिवच्याक मरणांत तूं देवलोय मरणांतलो जीवन जालोय सोम्या वर्ते तुजें नांव सोम्या वर्ते तुजें नांव सोम्या वर्ते तुजें नांव ओय सोम्या तुजे मुखार आमी कितली ल्हान तुजे सामकार आमी कितली धाकटुळी जावन आसा भुरग्यां परी आनी आयज तुजी नदर आमचे वयर आसा सोम्या तुजी तकली आनी मान बागोवन सोम्या तुवें तुजे हात आमकां फुडें केल्यात आमकां तुज्या वेंगेन उखलोन घेवंक तूं सोदताय सोम्या वर्तें जावन आसा तुजें नांव वर्तो जावन आसा तुजो मोग तुजी दया माया तुजी काकूत आनी कृपा आज आमी सोम्या आनी कांयच न्हय संवसारी ते न्हय पण तुका आमी लोबदोता सोम्या तुका आशेता कित्याक आयज आमी जाणा तूं आमकां मेवलोय जाल्यार आनी कांयच आमच्या जिवितान आमकां उणें आसचें ना जेजू तूं आमकां जाय ह्या संवसारान तूं आयलोय सोम्या आमकां काकुतीची वाट दाखोवंक दयेची वाट दाखोवंक हो सगळो संवसार पातकान बुडोवन आसलेलो काळोखांत सासपात आलो आनी तूं उजवाड जावन ह्या संवसारांत आयलोय तुवें आमकां आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या नेणारपणान सांडोवंक ना सायबा पूण तूं सोदून आयलोय आमकां देव तूं जावन आसलेलोय तुका कांयच उणें नासलेलें तूं सगळोच महिमेन भरलेलो जावन आसलेलोय तूं वैभवान रास करून आसलेलोय तरी आसतना सोम्या तुवें तुजें देवपण कुशीन दवरून तुज्या देवपणाक तूं लोबदोंक नाय म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तुजें देवपण कुशीन दवरून तूं आमच्या सारक्याचो जालोय आमच्या अस्कतकायेन आमच्या उणेपणान तुवें वांटो घेतलोय तूं भागीदार जालोय आमच्या सांगाता ह्या प्रितुमेचेर तूं चल्लोय आमचें सालतें आनी दिसपट्टें जिवीत तुवें अनुभव केलें कितें आमकां भोगता कितें आमी सोंसता ह्या संवसारी जिवितान ताचो खासगी अनुभव तुवें घेतलो कितलो तूं ल्हान जालोय सोम्या ही तुजी दया आनी काकूत सोम्या आयच्या दिसा आमी वर्णिता आनी वाखाणटा ह्या संवसारान आमचे लागीं तुवें दिल्लें खूब आसा सोम्या जायतें आसा ग्रेसकाय आसा पूण जायते फावटी आमी तें सोडोवंक आनी पेल्या थंय वांटोवन दिवंक आमी राजी ना घडयेक आमचे भितर तितली कृपा ना पूण तुवें सगळें सोडलें आनी एका बाळका पोरी जल्मोन ह्या संवसारांत आयलोय एका अनवळखी गांवांत त्या काळोखी रातीक तूं त्या गर्भाच्या गोट्यान तूं जल्मलोय कितलो तूं ल्हान जालोय खरेंच सोम्या तुजे दयेन आनी काकुतीन तूं खालतो जालोय जरी तरी सर्ग जावन आसा तुजें सिंहासन आनी प्रितम जावन आसा तुजी पांयांची मुणय तूं आमच्या सारक्याचो जालोय आनी तूं आमच्या सांगाता जियलोय हो संवसार लेखी ना हो संवसार भायरायता त्या पातक्यांक त्या अनाथांक त्या विधवांक
तुज्या कळवंतांक आनी दंड वसूलदारांक आनी वायटाकारांक तुवें एकठांय केली. तांचे सांगातो तूं उठलोय, बसलोय, जेवलोय, तांचे लागीं तूं उलयलोय, तांकां तुवें बूद आनी बुजवण दिली. तांचे गाय तुवें गूण केल्ले, तांची पिडा रोग तुवें बरो केलो, तांची दुखां तुवें पुसली, तांची तान आनी भूक तुवें भागयली. आनी देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा सांजुवाच्या शुभ वर्तमानान 13व्या विस्वरान ह्या संवसारांत आसलेल्यांचो ताणें मोग केलो. आनी आतां ताणें तो संपूर्णायन करून दाखयलो. जेन्ना तुवें तुजें आंग वस्त्र काडलें सोम्या, तुज्या पेंगटाक तुवें एक तुवालो बांदलो आनी त्या रुमालान सोम्या तुज्या शिसांचे आपोस्तलांचे पांय धुवन तुवें पुसले आनी तुवें आमकां सेवे साकरीची देख दिली. तुवें तांकां आनी आमकां म्हटलें हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवात. हांवें तुमचो मोग केला, हांवें तुमची साकरी केल्या तशीच तुमी एकामेकाचो मोग आनी चाकरी करात. आनी शेकी सोम्या त्या कुर्साचेर तूं उमकडलोय, सगळें तुवें आमचें सोंसलें. न्हयच आमचें पातक, पूण आमचें कश्ट आनी आमचें मरण, आमच्या पातकाची मजुरी सोम्या जे आमी दीस रात भोगता तें तुवें सोंसली आनी तुवें फारीकपण दिलें. मरणांत तूं देंवलोय, त्या मरणांतलो जिवन जावन तुवें आमकां जिवीत फावो केलें, एक नवें जिवीत, एक ससनीक जिवीत. आज सोम्या तुज्या रक्तान सोम्या आमचे आत्मेतून धुवन नितळ करताय. त्या जिव्या उदकान सोम्या आमच्या आत्मेतून निर्मळ करताय आनी संस्कारताय आनी पवित्र करताय. आमकां फावो न्हय तरी सोम्या तूं आमकां नितिवंतपण, प्रमाणीकपण आनी पवित्रपण एक देणें कशें तूं आमकां दिताय. पवित्र आत्म्यान बरोवन तूं आमकां ही सर्व कुरपेची देणी तूं फावो करताय. पूण त्याहून अदीक एकाच नीज आनी खऱ्या देवाक अब्बा बाबा म्हूण उलो मारूंक तुवें आमकां आज फावो केला. तुवें आमकां एक स्थान दिलां देखून. ह्या घडयेर सोम्या ही तुजी दया आनी माया, ही तुजी काकूत आनी कणवळाय आमची काळजां, आमचे हात उबारून आमी वाखाणटा, आमी दिन वाचता आनी आमी तुजी स्तुती गायता. रे हे रे रा महाराय शिके दे रे रा रे महाराला के रे रा महाराय शिके दे रे रा महारा रा 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 रे दे रे रा महाराय शिके दे रे रा महाराय से दे दे रे रा 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 रे दे रे रा मा के रे रा महाराय शिके दे रे रा महाराय से दे दे रे रा 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 ला के रे रा महाराय शिके दे रे रा महाराय से दे दे रे रा 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 रे 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 रा महाराय शिके दे रे रा महारा रा 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 रे रे रा महाराय शिके दे रे रा 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 रा. ह्या वेळार सोम्या तूं जण एकल्याशी उबो आसाय, नीज जावन खरेपणी तूं आमचेशी उबो आसाय, आमचे लागींच. आनी तुवें तुजे हात आमच्या भुजांचेर दवरल्यार, आमच्या माथ्याचेर दवरून तूं आमकां हात लायताय, आमचो पोस करताय, आमची आपुरबाय करताय म्हूण आमकां भोगता सोम्या. कित्याक आमी जण एकली जावन आसा तुज्या हाताची कृत्या. आमकां जण एकल्याक तुवें आमच्या मायेच्या कुशव्यान रचलां आनी घडलां. आमी जण एकली जावन आसा तुजें दादोसपण. नाका सोम्या तुका आमचो वाड जालोलो, आमचो नाश जालोलो. देखून आयज परतून सोम्या तुजो हात तूं आमकां लायताय म्हूण आमकां ह्या वेळार आमच्या जिवान भोगता. हात लाय सोम्या आमकां. तुवें आमकां हात लावची गरज आसा सोम्या, कित्याक आमी गायिल्लीं आसा.
हे आमचें गायिल्लें सैम घेवन आमी ह्या संवसारान जियेता आनी भोंवता आनी जायते स्पोटी आमी हेरांक गाय घालता आमकां कित्याक आमकां सोंसोंक जायना आमकां सगळें कळटा आनी सजमता पूण जेन्ना वेळ पावता जायते स्पोटी आमकां सोंसोंक जायना आनी आमी हेरांक आमच्या उतरांनी करण्यांनी घडये गाय घालता हात लाय सोम्या आमकां ह्या वेळार तुका आमी पळोवंक ना तुवें सांत तोमासाक म्हटलें तुजो हात म्हज्या कुशीन घाल तुजे बोटां म्हज्या हातीच्या आनी पांयाच्या गायांनी तूं घाल म्हाका पळोवंक ना तरी आसतना म्हजेर भावाट ठेवतात ती सुभागी भंय सोम्या आमी तुका पळोवंक ना पूण तुजेर आमी भावाट ठेवता की तूं ह्या वेळार आमचे सरशी उबो आसाय आनी केन्नाच आमकां सोडून वचनाय केन्नाच तूं आमकां सांडिनाय तूं आमचो तारोक आमकां सोडयताय दिसात दीस पोटी दर एका वखदार आमी उलो मारता तितले फावट तूं आमकां दर एका बानपासांतले पातकाच्या बानपासांतले काळजा मनाच्या कुडीच्या आमच्या जिवितान आसा त्या बानपासांतले तूं आमकां मुक्त करताय आनी आमकां जिवीत आनी सुख सुब्बापणी भोगोंक दिताय म्हूण ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता जेजू ह्या वेळार तूं आमकां सोडयताय ह्या वेळार सोम्या आमकां हात लावन तूं सुटका दिताय ह्याच वेळार सोम्या आमकां भलायकी बरेंपण आनी जिवीत दिताय न्हयच थोड्या मापान पूण सुब्बापणान म्हूण ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता सोम्या तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबाट तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबाट आमचे हात उबारे जेजू जेजू आमच्या तारका जेजू आमच्या तारका जेजू आमच्या तारका जेजू आमच्या तारका सोम्या जेजूक आमचो विश्वास आमी सांगुया जेजू सर्वुत्रां तुजी सासनाच्या जिविताची कोणाशी वसो आमी कोणाशी वसो आमी तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर विश्वास ठेवता तुका आमी पळोवंक ना सांगोया मोगाळ बाबणो जेजू तुजेर विश्वास ठेवता जेजूक वेंग मारून जेजू आमच्या तारका ह्या वेळार आमकां जण एकल्याक जेजू सोडयता पेकोणी दिता कृपे देण्यानी बेसांव आशिर्वादांनी भरता जेजू आमच्या तारका जेजू आमच्या तारका जेजू तूं एकलो सामका बासायताय सासणीक जिवीत बासावणेन पेट्टा विश्वास बासावणेन पेट्टा विश्वास एका थाळ्यान जेजू आमच्या तारका जेजू ह्या वेळार एकल्याच्या दोळ्यांक जेजू हात लायता तुज्या दोळ्यांक जेजू हात लायता एकल्याच्या तकलेक एकल्याच्या छातेक जेजू हात लावन बरेपण फावो करता एकल्याचे तोंड पुसता जेजू तारका एकल्याची दुकां पुसता आनी तुजी आपुरबाय करता सोमी एकल्याच्या दोळ्यां भितर जेजू पळयता आनी म्हणटा जाणा हांव की तुका कितें भोगता हांव जाणा तुका जिवितान कितें घडटा जेजू
तुझ्या दारोगा जेजू म्हणटा आमकां जण एकल्याक तुजे आस्कार सुस्कार म्हाका आयकतात ह्या वेळार जण एकल्याक जेजू म्हणटा ह्या वेळार तुजे आस्कार सुस्कार म्हाका आयकोंक येता सुम्या ह्या वेळार आमी परतून खेरीतपणी मागता जॉन गास्पाराच्या चेड्या पासत एंटनी पासत ताच्या फॅमिलीन आनी जिवितांत तूं सवस्काय दी आमी मागता सुम्या भावांनी कोऑपरेटीव हावजींग सोसायटीन रावतले आमच्या भाव भयणांक तूं राग सांबाळ तूं तांकां सुटका दी तुज्या रक्तान सुम्या ह्या सोसायटीन रावतल्यांक आनी स्वाद तांची तूं नितळ कर आनी उजवाडान भर मागता सुम्या आमच्या भावा पासत एंड्रू डिसोजा तो आपणाचें घर बांदता गोंयांत तें पुरें जावंक सुम्या तुजो हात विस्तारून ताचेर आशिर्वाद घाल ताचे सगळ्यो दुडवांच्यो अडचण्यो पयस कर मागता परपेच्युअल एम फेर्नांडीसाच्या भुरग्यांक तूं बरी सावध भलायकी दी क्लायव डिसोजाक तूं बरी शिरवेस फावो कर फुला फेर्नांडीसाक ह्या वेळार तूं आरेच्या पिड्यांतली सुटका दी तशेंच आमी मागता लुसी नरोना पासून मागता ह्या वेळार सुम्या तुज्या मुखार हात उक्ते कर एंटनी ट्रिजा आनी एरॉन लुईसा पासून तांच्या वावराचेर शिकपाचेर आनी तांच्या नव्या घराचेर तुजो आशिर्वाद घाल रॉकी डिसोजाचेर सिसील डिसोजाचेर तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल जॉन बॉस्को फेर्नांडीसाचेर ताची कोर्ट केस सुम्या तूं सुटावी कर तूं नीत कर तूं ताचो आदवोकात जा सुम्या आशिर्वाद घाल सुम्या तुजो सायमन आनी ग्लोरिया डिसोजाच्या फुडाराचेर तांचो फुडार तूं तांकां दाखोवन दी मागता आमी जॉन डिसोजा पासत ताका तूं दादोशी कर वय मागता आमी सुम्या जॉनिटा कोसू कार्वालो आनी तांचे फॅमिली पासत आयलेन प्रमिल्ला सारा समायरा आनी लिझॅंड्रा पासत मागता आमी सुम्या सुजी मेंडोन्सा पासून आमी आमचे यात्रेक हांवडे तुका उबारता कोणें आमकां मागोंक सांगलां तांचे पासत आमी मागता ह्या वेळार आमचे हात उबारून ह्या आमच्या भाव भयणांक तुज्या आल्तारीचेर दवरता सुम्या आमच्याच भुरग्यांक तरणाट्यांक आमच्या घराब्यांक आमच्या जिवितान आसा ती अडचण आमी मागता फादर ट्रेवराच्या माय पासत फातिमा परेरा पासत आमी मागता मार्ता परेरा पासत तुज्या काळजांतली भिरांत काड आमी मागता सुम्या फिलिपीन आनी क्रिस्तालीन फेर्नांडीसाची किडनीची पिडा तूं बरी कर आमी मागता सुम्या कर्जत आमचे रिट्रीट सेंटर आसा आमचे कॉपेल आसा ते काम फावो ती बरी जावच्याक तुजो हात विस्तारून सुम्या ताचेर आशिर्वाद घाल हे आमच्या सर्व लोकांचे अत्रेक आनी आवंडे थंय आसात ते तूं शार्तीक पावय सुम्या आमी मागता सुम्या सिसिलिया पासत अंबोली सेंट ब्लेस फिर्गोजींतल्या सिसिलिया तिच्या घोवा पासत तिच्या चेड्या पासत आमी मागता मेरी मिरांदाच्या भयणी पासत तिका हात लावन तूं गूण कर सुम्या आमच्याय वाड्यान कोण पिडेंत आसात शीक आसात आस्कार सुस्कार सोडटा जांची कामां गेल्यान दुडवांची अडचण आसा भुरगीं तरणाटी फुडार सोदता तांचे पासत मागता आमी खेरीतपणी ह्या दिसांनी कोण दुखी आसात तांच्या घरची कोवीड पिडेंत सोंपल्यांत मागता सुम्या आमच्या जवण एकल्याच्यो गरजो तूं बागय आमचे मागणे आमी तुका उबारता ह्या वेळार आमकां आदार दितल्या बाबणा पासत आमी खेरीतपणी मागता आयज आनी मागणे उबारलां तांचे पासत आमी मागता आमी मागता फादर ट्रेवर परेरा पासत फादर मायरॉन सिक्वेरा जाणें आयचे मीस भेटयले तांचे पासत आमी मागता सुम्या
जोझफ नोरोना आणि ताच्या फॅमिली पासून, पीटर परेरा आणि ताच्या फॅमिली पासून, आणि सर्व आमची जी तरणाटी आमकां आदार दितात, आमच्या सांगाता वावरतात, आमच्या टिमांत आसा तांचे पासून आमी मागता. हे सर्व समय आमच्या अत्रेक आवंडे आमी उबारता तुज्या रक्ताक आनी त्या जिव्या उदकाक. आमच्या आत्मीक उणेपण उबारता. जायते आत्मीक उणेपण आसा आमचे भितर सम्या, ते आमी तुका कुमसारान परतून परतून सांगलां. आयज परतून तुज्या कुरपेच्या झरीक, काकुतीच्या झरीक आमी उबारून दिता. आमच्या काळजांत आनी मनांत जायते गाय आनी बांदपास आसात. आमच्या कुडीक पिडा आसा, आमच्या गराब्यांनी दुस्पोट आसा, आमच्या फुडारांत अडचण आसा. आनी आयज ह्या सगळ्या संवसाराक पिडेन रेवोड घातला. आमी तुका उबारता सम्या. तुज्या कुरपे काकुतीच्या झरीन सगळें उणेपण भरून येवन दी. ह्या वेळार आमी जण एकली घरांत आसात ती आमचें उणेपण तुजेर बावाटन विस्वास ठेवन उबारता सम्या. आनी आमी परतून मागता. सो म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मो मनशाक जाल्यार ताची विठूस येतली, तरी तुजे काळीज वाळटोले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मो परतून मागात. मनशाक जाल्यार ताची विठूस येतली, तरी तुजे काळीज वाळटले. म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तुजो हात लावन एकेच घडकेन जेजू कोड फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मळ. पदकाचे कोड म्हाका फुटला सायबा. म्हाका हात लाय निर्मळ करून दवर. आमी मागता हे रिट्रीट हावसा पासत, रिट्रीट हावसान वावरतल्या पाद्री भावा पासत, फादर लॅन्सी, फादर सायमन, हे रिट्रीट हावसाच्या मॅनेजरा पासत, डेमियना पासत, हे रिट्रीट हावसान वावरतल्या आमच्या तरणाट्या भावां पासत, रांदप्या पासत. आमी तुजे पासत तुजे कडेन आमी परतून मागता सम्या. संसाराचो एकूच सूर्या जेजू, कुट्यांक तुवें दोळे उक्ते केले. दोळे म्हजे उगड मारोक दाखय. तुज तो रस्तो सासरीक जिवीत आसो. आमी मागता रॉबर्ट कलासो पासो ताची डायबिटीज बरी जावच्याक. मागात मागाळपांचांची नांवां तुमच्या मनांत येता त्या वेळार पवित्रत्व तुमकां सुचयता. त्या भावना पासून मागात. आमी मागता जी अंतरल्या तांचे पासत आमच्या फॅमिलींतली मेंबरां आनी आमची मोगाची ह्या दिसांनी अंतरल्यान तांचे पासत आमी मागता. एफ्रिजीन फेर्नांडिसा पासत आनी आमच्या वॉर्डां पासत उडास करून मागात तांचे पासत. आमी मागता रोजारियो रॉड्रिक्सा पासून. संसाराचो एकूच सूर्या जेजू, कुट्यांक तुवें दोळे उक्ते केले. दोळे म्हजे उगड मारोक दाखय. तुज तो रस्तो सासणेक जिवीत आसो. खुर्साचो भार तुवें घेतलोय जेजू, तुवें घेतलोय जेजू. आमचे मुखार कोरी सुकलून गेलो.
उजो करीस उखलोंक बळदी सायबा तुझ्या पाटल्यान सोलोंक दिर्दी दोन्या लेहरीना महाराज शिकिदिरीना महाराज सिकिदिरीना महाराज रिविदिरीना महाराज शिकिदिरीना महाराज सिद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 ि
Ririra Maharaj Shikidira Maharaj Sididira Ririra Maharaj Shikidira Maharaj Ririra Maharaj बासांच्या देण्या उद्देशी मागोया नाल्या हालेलुया गावया या वेळार जेजू दिता ती देणी आमी स्वीकारया स्वीकार आत्मा घालप आपण जेजू या वेळार दिता हो जाण असो वेळ आमी घेवपाचो घेयात जाता तितलें भावार्थान घेयात आनी ते घडोवन येतले एकल्याच्या शातेन जायते त्रास जाताले जेजू ताका हात लावन बरो करता एकल्याचे पाय वळटाले जेजू हात लावन बरें करता एकल्याक बरी शिर्वेस फाव करता जायते आमच्या तरणाट्यांक फुडार दिता घेवया मागाळ बापना भावार्थान स्विकारुया जे कितें आमी मागलां ते ह्या वेळार जेजू फाव करता म्हणून आमी सन्मानया कृपेची झरी मावतात जेजूच्या रक्ताची आनी उदकाची झर ह्या वेळार आमच्या मदेकात घराब्यांनी भरता आमच्या घराबे बरोवन येतात डायबिटीजाची पिडा बरी जाता ब्लड प्रेशराची पिडा बरी जाता वाताची पिडा बरी जाता स्वामीन जेजू किडनीची पिडा बरी करता वोड वोड असरी आनी मेलाग्री ह्या वेळार जेजू घडोवन हाडटा कित्याक जेजू आमचे मदेकात उबो आसा आनी ताचे कडेन घडना तसलें कांयच ना वय सोम्या तूं आमकां तुज्या दान देण्यांनी ह्या वेळार भरताय तूं आमकां दिताय ते एक एक देणे आमी ह्या वेळार स्विकारता आमचें थंड बरें करताय आमच्या दोळ्यांक हात लायताय आमच्या नाकाची फुडांत उक्ती करताय आमचे कान उक्ते करताय आमच्या हाता पांयांक तूं बॉल गटाय दिताय आमच्या पोटाक हात लावन आमची जिरवण तूं सारकी करताय जायत्यांच्या लंग्साक आनी लिव्हराक तूं हात लायताय पॅनक्रियाजाक तूं हात लायताय जायत्यांच्या पाठीचो कणो सोम्या तूं हात लावन तूं सारको करताय काजारी जोड्यांचेर तुजो आशिर्वाद आनी बेसांव घालताय आवय बापायच्या अत्रेक आनी आवंडे तूं पुरे करताय आनी आयज ह्या वेळार तुज्या दान देण्यांनी बेसांव आशिर्वादांनी तूं आमकां भरता आसतना पेल्याची साखरी करूंक तूं आमच्या काळजांतलो काळोख तुज्या उजवाडान तूं धांवडायताय आनी तुज्या मोगाचो उजो आमचे भितर तूं पेटोयताय देगून ह्या वेळार आमचे हात आमचे जिवीत आमी तुका उबारता पेल्याची साखरी करून खेरीतपणी आयच्या दिसा तुज्या मोगाचो उजो आमच्या आत्म्यान आनी काळजान पेटोवन तूं आमकां एक देणें फावो करताय देगून ह्या वेळार आमचे हात उबारता आनी सायबीन माये भाशेन आमी तुका भास दिवन निचेव करता ही आसा हांव तुजी साकोर न्हू तुजो साकोर जावं म्हज्या जिवितान तुज्या उतरा प्रमाणे मुझा सोम्या ये तू मुझा सोम्या आत्म्यान मुझा सोम्या रास्तो कर मुझा दुनिया ये तू मुझा सोम्या फाकोय प्रकाश तू सहा धांवडाय काळोख म्हजो पेटोय मोका हुजो ये तूं म्हज्या सोम्या फाकोय
तुजो धांवडाय काळोख म्हजो पेटय मोगां मोगाळ बाबनो जेजून ह्या वेळार खेरीतपणी आमचे भितर प्रवेश केला आनी आमी जेजूस भाशेन जावंक ह्या वेळार खेरीतपणी आमकां करपा दिता देखून ह्या वेळार शिके आमचे हात आमचे काळजां मना सोम्या जेजूक आमी उक्ते करूया आनी सांगुया काळजान म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या धन्या काळजान म्हज्या सोम्या ये तूं म्हज्या धन्या आत्म्यान म्हज्या सोम्या रास्त कर मोच्या धन्या हालेलुया हालेलुया रे रे राम हरा रा रास्त कर मोच्या धन्या रे रे ला महाराज शके दे रा ला ला रा 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 रे बा के रे ला महाराज शके दे रे ला महाराज सिदे दे रा 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 रे बा हरा ला 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 रे जेजूच्या हाजीरपणान आमी बरोया आसतना आमी जेजूचे हात आनी पांय जावया आसतना जेजूचे मन आमचे भितर आसूं आसतना जेजूचो मोग आमचे सोबे आसूं रिबा हाराला महारा शिकिदारा जेजू भाशेन आमच्या काळजान पेल्याचो मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटो पेल्याचो उस्को आमच्या काळजांनी आसूं रे रा महाराज शिके रा महाराज स्थिती दे रे महारा महाराज शिके दे रा महाराज स्थिती दे रे रा महाराज सर्व देणी ह्या वेळार पावसा परी ह्या वेळा आमचे तुजेर बावाट ठेवतल्यांचेर तुजेर विश्वास ठेवतल्यांचेर देंवोन येता कुरपेचो पावस आयज आमचेर देंवोन येता आनी ह्या मुंबयच्या शाराचेर महाराष्ट्राचेर खरेंच सम्या ह्या वर्सा पावस पडटलो बरो पावस फावो तितलो पावस पडोन आमी सगळीं दादोशी जातल्या आनी फुडल्या म्हयन्यांनी हांगासर येवन आमी तुका वाखाणटल्या नमस्कार करतल्या तुका दिन मागतल्या तुजें नांव वयर आमी उबारतल्या कित्याक ह्या वेळार तूं आमचे घराबे भरताय आमचे जण एकल्याचे जिबेत बरोवन तूं ओतयताय देखून आनी आमकां मोगाची आनी सेवे साकरेची हातयारां तूं करताय देखून त्या वेळार आमचे हात उबारून आमी तुका वाखाणटा आनी आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा एकल्यास देवा ससनाक ससनाक नमन तुका सर्वेस्परा एकल्यास देवा ससना ससनाक नमन तुका आमी सगळीं साक्रामेंताक आमचे हात फुडें करुया सगळीं आमी आसा थंय दोन साक्रामेंताक आमचे हात फुडें करून त्या रक्तपाताच्या पिडेंत कश्टतल्या वस्तुरेन जेजूक हात लायलो तसो आमी जेजूक हात लावया आमी आसा थंयच्यान साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आमी हात लावया आनी आमी गावया तूं भोव व्हरतो तूं पदवेदार व्हरतो तूं पदवेदार तुजी महिमा सगळ्यांक फांगता तूं व्हरतो तूं पदवेदार तुजी महिमा सगळ्यांक फांगता तुज्या बोहळान सगट धरता तुज्या मोगान आमकां सांबाळ तुज्या बोहळान सगट धरता तुज्या मोगान आमकां सांबाळ सर्वेस्परा एकल्यास देवा ससना ससनाक नमन तुका सर्वेस्परा एकल्यास देवा ससना ससनाक नमन तुका ससना ससनाक नमन तुका सगळीं सांगात आमी गावया हात वयर करून ससना ससना नमन तुका
सासनाक नामान तुका रे बहाराला महाराज शिके दे रे रा महाराज रे बहाराला महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रे रा रे दे रे रा महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रे रा ला बहाराला महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रे रा रे बहाराला महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रे रा महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रा रे बहाराला महाराज शिके दे रे रा महाराज रे रा महाराज शिके दे रे रा महाराज सी दे रे रा ला बहाराला महाराज शिके दे रे रा रे रा महाराज शिके दे रे रा महाराज रे रा महाराज शिके दे रे एक घडी आमी ओगेपण सांबाळटा आसतना आमचे हात जेजूक फुडें करून रावया कित्याक स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या वेळार आमचेर जण एकल्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालता बेसांव घालता आत्मीक बेसांवां आमचेर देंवून येतात काळजा मनाचीं बेसांवां आमचेर देंवून येतात कुडीचीं बेसांवां आमच्या फामिलीचेर बेसांवां आमच्या भुरग्यांचेर आनी व्हडांचेर बेसांवां आमच्या फुडाराचेर बेसांवां आमचेर देंवून येतात आमचे हात फुडें करून ओगेपणान आमी स्विकारुया तर मग बाबणो आयच्या दिसाचो संदेश आमी आमच्या मनांत आनी काळजांत घट दवरुया हो जावन आसा सार सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो संक्षेपान सगळो पवित्र पुस्तक आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगोंक जाय जाल्यार एका सुत्रान जावन आसा मोग पेल्याचो करण्यांनी आमी दाखयता तेन्ना आनी देखून मगाळ बाबणो हो संदेश आमच्या काळजान मनांत आमी घट धरून जेजूक आमचें मोदें धरून आमी एकामेकाक प्रितीन हात दिवं नाका एकामेकाक प्रितीन हात दिवपाचें नाकात हां तें वर्सां मातशें आतां बदलोंक जाय हां जेजूक आमचें मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन म्हणटात जाल्यार उपरांत म्हणोंक जाय आदी सॅनिटायझरान हात धुवन चलया आमी परतून घरा हां तें तुमी करात तुमचे फिरगेचेन मीस जाता तेन्नाच बी म्हणात जेजूक आमचें मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवन हात आमचे सॅनिटायझरान धुवन चलया आमी संवसार जिखोंक हालेलुया हालेलुया तर तें आमी दुलपट सोडटा आमी कोरस आनी आमी फकत वोळ म्हणया कित्याक ह्या वळींत आमकां आयच्या दिसाचो संदेश मेवता जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगो रस्तो आमी धरया पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करया चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी धरया एकामेकाक सांगात पेल्या साकरी जेजून केली पेल्या साकरी आमी करया एकामेकाक मगाळ म्हणून रागान सांगा नाका गडेक आयची मातशी शिकोवण हांवें दांबून सांगल्या थोड्यांक मातसो तिडक येयला म्हाजो हां तर मगाळ म्हणून न्हय मातशें रागान पूण मोगान सांगात हां आसत्या तोंडान जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार मोगा रस्तो आमी धरया पेल्या साकरी जेजून केली
पेल्या साखरी आमी करया. परतून सांगया. जेजू सल्लो मोगा रस्त्यार, मोगा रस्तो आमी दर्या. पेल्या साखरी जेजून केली, पेल्या साखरी आमी करया. आनी देखून आमी जेजूच्या उजवाडान रावून, आमी जाता तितले काळोखांत पयस रावून आयच्या दिसा आमी जेजून दाखयलेली वाट आमी धरोया. तर आमी हें गीत गावया. राव राव तूं उजवाडान. उबी रावात तुमच्या घरान, मातशें हालोन दोलोन. म्हाका येना, पूण आमी वगळपा म्हणून ते राजेश खन्ना आनी धर्मेंद्राच्या तेंपाची. हेमा मालिनी, मुमताज आनी थोडी म्हाका दिसता टुनटुनाच्या तेंपाची. तर तुमी पळयलां ती काय एक्शन करताले. तर तुका कोण, म्हाका कोणें शिकोवपाची गरज ना. आमी फ्री स्टायल सारके. गोंयांत खंय काजाराक नाचतना कांय ताका नेम ना त्या डान्साक. ते आमी ह्या वेळार एक्शन करया. आमचो डेवीड भाव आमकां म्युजीक वाजयता तेन्ना. हालेलुया. राव 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 तूं उजवाडान, धांव 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 तूं काळोखांत, पयस पयस धांव तूं वायटांत. तर तूं जेजू तुज्या काळजांत. परतून सांगया. राव 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 तूं उजवाडान, धांव 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 तूं काळोखांत, पयस पयस धांव तूं वायटांत. तर तूं जेजू तुज्या काळजांत. आमचे हात उबारून. तो उजवाड, तो उजवाड, तो उजवाड, उजवाड. आतां कितें करूंक जाय? तुजो घोव आसा जाल्यार तुज्या बोगलेक, बायल आसा जाल्यार ताका म्हणजे फुडो काडून सांग तूं उजवाड म्हूण. ही फकाणां न्हू. फकाणां न्हू. खरेपणी सांगूंक जाय एकामेकाक तूं उजवाडा. की आमी कितें काळोख? घोव म्हणटलो की हांव कितें काळोख, तूं उजवाड. देखून ताका बी मातशें सांग तूंय उजवाड म्हूण. पुताक धुयेक फुडो करून आतां सांगया. ओके. परतून तूं उजवाड, तूं उजवाड. हांगा झेवियर आनी ग्रेटा एकामेकाक सांगतात तें तुमी सांगात. हांगा म्हणटात मोग गो बायलेसो. तूं उजवाड, तूं उजवाड, तूं उजवाड, उजवाड. देखून राव 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 तूं उजवाडान, धांव 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 तूं काळोखांत, पयस पयस धांव तूं वायटांत. तर तूं जेजू तुज्या काळजांत. परतून तर तूं जेजू. ताका करी नाका. तर तूं जेजू तुज्या काळजांत. तर तूं जेजू तुज्या काळजांत. हालेलुया. महिमा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी जेजून आमकां ही कृपा दिली. आयच्या मागण्याक आमी सांगाता मेळोंक म्हणून आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी परतून आमी जुलायच्या म्हयन्यान पयल्या शुक्राराच्या मागण्याक आमी सांगाता मेळया. हो जावन आसा आमचो एकवट. आमच्या मागण्याच्या जमोतेन तो घडोवन आयला आनी सदांच तो आमी सांबाळुया आनी तो आमी वाडोवया. तेन्ना आमी देवाचें राज आमचे मदेकात आसा म्हूण खरेपणी सांगोंक पावतल्या. देवाक अर्गां. देव बरें करूं.